So you just saw that we both were trying to get our mics on. We both were trying to get our mics on. आम्ही हांगा प्रयत्न करनासल्यां आमचे माईक ऑन करूंक He is absolutely all right on his side. ताच्या तर्फेन तो सारके आसल्या पुरा तेई The speakers are right. स्पीकर सारके आसा Connection also is right. कनेक्शन सारके आसा Everything is right. हरी एक सारके आसा But the switch is off. पूण प्रॉब्लेम समस्या म्हळ्यार स्विच ते ऑफ आसा. Can it happen like this in our life? त्याच प्रमाणे आमच्या जिवितांत जाता की You got a mobile, तुमचे लागीं मोबायल आसा you got a charger, चार्जर आसा you got a cable, केबल आसा you are connected to the charger, you are connected to the mobile, मोबायला की तुम्ही चार्जर you कनेक्ट have put केला the charger to the socket सॉकेटी की चार्जर कनेक्ट केला and you forgot to put the switch on. Has it happened anytime? आणि विसरले आता स्विच ऑन करूंक मोबायल चार्जिंग अशें जाला की आमच्या जिवितांत Many times. That's exactly what we are learning. तेच आमी ह्या दिसांनी शिकून आसा That Jesus is the real vine, कित्याक जेजू जावन आसा करी दाखवाल you are the branches, आमी जावन आसा फांटे you need to be connected to him. आमी ताका एक कोटून रावंक आसा And connected how long? कितले वेळ Connected how long? कितलो वेळ एक कोटून आसाचे संपर्क Continuously. निरंतर. Now do you charge your mobile for 2-3 minutes, Papa? तुमचे मोबाईल 2 या 3 मिनिटां तुम्ही चार्ज करतात. Oh, you don't have a mobile, okay. What about mom? She also doesn't have a mobile. Okay, what about dad? Dad has a What a family here. Dad has got a mobile, mommy doesn't have a mobile. She have. So how long does she charge? कितले वेळ चार्ज करताय मोबाईल 100% की 10%? 100%. So why is she charging 100%? कित्याक 100% चार्ज करता? Then she can use the whole day. कित्याक म्हळ्यार सगळो दीस उपयोग करूंक जाता. So how long do we charge ourselves with the scriptures? देवाच्या उतरांत आमकां आमी कितलो वेळ चार्ज करता? See, all these testimonies that have been shared just now, आता कितें पुरा तुम्ही साक्ष्यो आयकल्यो the common factor is तातूंत एक विशय कितें म्हळ्यार a relationship with Jesus. जेजूचे एक कोट आसलो थंय. In the beginning, it did not start that way. त्या सुरवेर त्या परीस आराम जावन हाडले. But as they began to charge on a daily basis, एका दिसा ते चार्ज केल्ल्या वरवीं the Lord began to reveal to them different things. समियान तांकां जायत्यो संगत्यो दाखयल्यो. The storm comes to open our hearts and our mind to show us new dimension who Jesus is in our life. वादळ आयल्या वरवीं आमच्या काळजांत नव्यो नव्यो संगती आमकां उक्ता बंद जाता. जेजू कोण जावन आसा आमच्या जिवितांत साहित्य भागांनी. In this passage, या सन्निवेशांत Jesus wants to show us who he is. जेजू आशेता दाखोवंक तो कोण जावन आसा. But there's a stone पूण थंय एक फातर आसा. that is obstructing the miracle. ती जावन आसा गडकळ अद्भुत करूंक. And that's why Jesus said, त्या देखून take off that stone. त्या तो फातर काडा म्हणटा. Is he the creator? तो रचनार्गी. Can't he get the stone off? ताका काडूंक जायना की फातर. Where's your wife? Can you please sit down here, sister? दयाकर मुखार येवन बसतात की. हा मुखार बस. बॅग ठीक आहे, बॅग काढ बाबा. बॅग कोणाचे? कोणाचे ते? कोणाचे? कोणाचे? कोण ना? हा तर मग बरं कन दिसता. Praise God. Praise God. What was I saying? Connection, charging. वादळांत उदा 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 असा दोन नाही. Here all the children have got the liberty. They can go everywhere. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So we need to be connected to Jesus. त्या देखून गरज आसा आमी जेजूच्या एकवटान आसचे. Jesus is the creator. कित्याक जेजू जावन आसा रचणार.
He can definitely move the stone supernaturally. ताका अलौकिक रितीन तो फातर काडूंक जाता, But he wants people to follow his instruction. ताका जाय एका लोकांनी तो कितें सांगता ते पाळोंक. That stone is a block. कित्याक अडकळ जावन आसा तो फातर. Now let's take an example of Brother Hillary. पळय ब्रदर हिलरीचे आमी एक उदाहरण घेवया. Before the break he said, I can feel a snake is following me everywhere he goes. तो म्हणालो विरामाच्या पयलीं हांव खंय येता म्हाका एक सर्पाचे दिश्ट पडटा, तो म्हजो फाटलाव करता म्हणून. He doesn't see a snake. पळोवन हांवें दर्शन. But a thought comes, snake is following me. कित्याक ताच्या मतीर एक चिंता येताले, एक स्वरूप म्हाका फॉलो करना आसा And म्हणून. during the break, 3-4 people of his own team ताच्याच said, even we can also feel the snakes. त्याच बरोबर ताका दोग जाण मागीर ओडोल मेळ्ळे की ते येवन त्याच रितीचे समस्या सांगूंक So he लागले. comes and tells me, not for my sake, but for my brother's sake, at least share this. तो म्हणालो म्हजे बसत न्ही, तांच्या बसत तू दयेकन परत आमकां ते व्यवहारशी म्हणून. Okay, give me John chapter 3. जोंसो तिसरो अध्याय Verse number 15, I think so. 14. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so much the Son of Man be lifted up. जसे मैजेन आरण्यांत सर्पाक उबारलो तसे मनशापुताक उंच उबारूंक जाय. Now what happened in the wilderness? कितें जालें त्या आरण्यांत? Why did Moses lifted up a bronze serpent? कित्याक ताणें तांब्याचो तो सोरोप उबारलो? Do you know, Baba? कळीत आसा? Why did people die? कित्याक बसत मनीस मेले? Why did the snake bite? कित्याक तो सर्पान सापले? But why did the snake bite them? कित्याक त्या सर्पांनी तांकां सापले? They were grumbling and murmuring. ते पुरपुरताले आणि गुणगुणताले त्या देखून. So whenever you talk against God's word, जर केदाळा आमी देवाच्या उतरा विरोध उलयतां or grumbling and complaining, या आमी दुर्सातां आनी पुरपुरतां, Baba, do you have any time complaints? तुवें देवाक दुर्सा लायगी? No, complaining. कंप्लेंट केलाय? Complain, no. नो. So those who have got a habit of complaining, तू कोणाक पुरा कंप्लेंट करचे सवय आसा, you are in great danger. तुमी एक मस्त अपायांत आसात. These people grumbled, complained and murmured against God. कित्याक या लोकांनी देवाक दुर्साले, पुरपुरले आणि म्हणले, गुणगुणले. किती तुम्ही करतात हे कंप्लेंट? तुम्ही करतात की कंप्लेंट? करताय ना? हा माहित स्वरूप तर स्वरूप येता. मस्तू केला पण आता हे करताय घाले हा करताय ना म्हणून तो येता. नो 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 जोक. तू करते तर तू कच्छ येऊन कसा ना मका येऊन कसा आहे. फर्स्ट थिंग आय मीन मँगलोर मग प्लीज फोगे कर आमकी बॉम्बे वाली तू 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 मी अशा बात कर रहा है तर आमका पहिले बॉक्सी कित्याक मँगलोरान तू सांगल्यार झाले एंड. तुम्ही तुम्ही मर्या प्लीज हा. तर हियर हांगा they were grumbling. ते पुरपुरले. Do you mean to say the snakes were not there before? तुम्ही चिंतात की तर ते पहिले स्वरूप नाटले की त्या जाग्यार The snakes were there. असले स्वरूप. But as long as they were not grumbling, Get they them- were under God's protection and no snake could come and attack them. केदाला म्हणजे ते पुरपुनात तेदाला देवाच्या रक्षणा आधीन असले खंयची सर्पान येऊन तांकां साबोना. But the moment they grumbled, केदाला ते पुरपुरले, they came out of God's protection देवाच्या रक्षणादान भायर येयले and the snakes began to bite them. आणि सर्पांनी तांकां साबोंक सुरू And केले. this bite was very different. कित्याक हे साबणे काय म्हणटात डिफरंट विभिन्न जावन असले. They did not die instantly. ते तक्षणच मरोनात साबोन. When the bite was, their wound was like on fire. कित्याक ते साबल्या उपरांत काय लागी उल्फाल्या खंड्या पडे उल्फाताले उज्यांत उल्फाल्या बरी. And there was slow death.
ते निरंतर सडन मरून आत सवकास सवकास मेले So there was a lot of suffering. कित्याक मस्त ओळवळे असले Let me कष्ट. give an example. तुमका एक उदाहरण दिता For modern children will say, this, आताची this is भुरगीं an म्हणतात example. For modern children, okay? आताच्या भुरग्यांक एक एक्झाम्पल दाखलो Let's say this is Moses, big man, and I'm Oh. Joshua. हांव मैजे ब्रदर जोशुआ And you're all the people of Israel. तुम्ही सकड इस्रायल परजा And you have all come and we are traveling to the promised land. आता आम्ही बसायला गावाक आम्ही पॉइंट करन वेता हांव Everybody has come with their family. तुमच्या कुटुंबा सांग आता तुम्ही आसात Don't forget Hillary, huh? And now आता everybody is living in their tent. हरी एकलो तांच्या तंबांत There's no house, all on the travel, so they are sleeping, staying in their own कित्याक tent. तांकां तांचेच म्हणले घर नटल्यावरी तंबांत रावताले And these people who are grumbling, only for them the snake bit, not everybody. सकटांक ते सोरोप साबुनात कोण पडले पुरपुरले तांकां मात सोरोप येवन साबले So Brother Hillary has got a habit, he said, he's confessed in front of everybody, he has got a bite. कित्याक ताणें सकटा मुखार ओपलो ताका कंप्लेन करची सवय आसा त्या देखून ताका एक सोरोपान Don't feel bad, I'm taking your बाईट example. केले मारले सबलो Okay, your daughter also got a bite. तुमकां बाईट केलो सोरपान मार साबले तू थंय कित्याक पळयता कोण आसा हांगा 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 ध्यान दवर म्हणून हांवें तुका हांगा हाडले ओके नाव एवरीवेअर पीपल आर डायिंग आता सगळ्यांनी मनीस मरून आसा हांगाय हांकांय सोरपान चाबला हांगाय हियर ऑल्सो द स्नेक बाईट नाही साबला सोरपान अँड यू आर ऑल इन अ तंबू तुम्ही एक पुरा तंबांत आसात डिफरंट तंबू दुसऱ्या दुसऱ्या तंबांत हियर दे आर डान्सिंग आफ्टर द बाईट थोडे साबल्या उपरांत डान्स करन आसात वॉट हॅपन्स टू यू त्या वेळेला तुका कितें जाता कितें बघता युअर बेबी इज अबाउट टू डाय तुझी भुरगे मरच्या स्थितीर आसा Those two boys have got healed, तांकां and बालायकी that's why they are dancing. तांकां बालायकी मेळ्ळी skip, नासून skip, आसा skip. डान्स करतात Hillary, what will happen to you? त्या वेळेला तुका कितें जाता So, you are going there and saying, can't you see so many people are dying and you are dancing? तू वचून तांकां सांगताय की त्या दाळा पळय इतले पुरो मरून आसा तूं हांगा नासून आसाय So this mother is saying, ती आवय म्हणटा God told Moses, देवान मोइसेक म्हणले take bronze, एक तांबो कान घे beat it, आणि मार Beat it. बडय beat it, बडय and change it into a shape of a snake. ताका सरपाचे एक रूप दी Put it on a pole, आणि एका खांब्यार उबार high up, वयर and she told, according to Moses' instruction, son, look at that snake. मोइसेन सांगल्या बरी पुताक सांगता ती पळया त्या सरपाक पळय And the son obeys the mother. किते पुता आवय सांगले पूत ऐकालो And the poison is gone. त्या दाळा पळयल्या तक्षण ताचे वीक गेले You are coming running because you got a solution, no, from her. So you are coming and telling your baby, आता तुका पर्याय मेळ्ळ्यानंतर तू येवन तुझ्या भुरग्याक सांगताय and you are telling your brother also, आणि त्या भावाकी सांगताय your brother, तो भाऊ and saying, Moses said this. कित्याक मैजेन अशें सांगला What will you tell mommy? कितें सांगताय तू तेन्ना What model man? First of all, the snake has bit me. दोळसो सरपान आमकां साबला And you want me to see the snake again? आता तू काले म्हणटाय त्या सरपाक परते पळय म्हणून आसाय And give me one medical reason. एक सायंटिफिकल या वैद्यकीय Give me one practical understanding. एक प्रायोगिक रितीन म्हाका एक समजणी दी How can that poison go? कशें सरपाक पळयल्यार पैजन येता Hello, Baba. Won't you say? तुम्ही सांगतात की ना तशें Did you hear what I said? हांवें सांगलें तुका ऐकले समजलें ऐकले Mummy heard it. मम्मीन ऐकले What? काले Can you give me one scientific reason or some reason? How will the poison go? कशें सायंटिफिकली म्हाका एक कारण दी कशें सरपाक पळयल्यार वीक सांग वयता बाबा सांग म्हाका हांव तुका विचारता तुमकां सॉरी तुमकां तुमकां विचारता हाव विल द पॉयझन गो कशें येता वीक सरपाक पळयल्यार तांब्याच्या
There are many things you cannot understand with your reasoning or with your small mind. कित्याक जायत्यो संगती आमच्या ह्या मनाक कळीत जायनात If कळीत God जायनात. said it, जर तर देवान सांगला I better do it. ते करचे बरे. Those two sons did it. तांणी केले दोगा पुतांनी They got healed. तांकां भलायकी मेळ्ळी. But let's say this baby is saying, आता ही भुरगें म्हणटा, forget about the baby. You are saying आता तू म्हणटाय to this sister, या बहिणीक give me one reason. म्हाका एक कारण दी. अरे पळताना जाता है, पळय जाल्यार कशें जाता दाखय. वीक येता है. वीक येता गे. By seeing, does the poison go out? खाली पळयल्यार वीक येता अरे गे. by seeing the poison goes out, येता गे वीक. then give me a reason. तू तर कारण दी म्हाका. And if a person refuses to look at that serpent, जर तर कोण ते नाकारता पळोवंक, the person dies but does not get healed. तो मरता ताका भलायकी मेळना. Now let me give you an example. आता उदाहरण दिता. Is Jesus that serpent on the pole? जेजोई त्या रुकार उमकाळून मेलो. राईट. He finds it so difficult to translate what I Pole. said. Is Jesus that serpent on the pole? He's Jesus- finding it difficult to translate because he's saying, how can I say Jesus that serpent on the pole? जिजो त्या सर्प अरे आंगा बहन है. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, Wilderness. even so much the Son of Man be lifted up. मनशा पुता की उबारूंक आसा. Because when you don't understand, you say, how can I say that? But Jesus saying, just as Moses lifted up the serpent and the poison went out of people's body by just seeing, so shall the Son of Man be lifted up on the tree, that is the cross. कशे मैजेन सर्पाक आरण्यात उबारलो आणि ताका पळयल्या वरवीं तांचे वीक गेले आणि बचाव जाले. त्याच प्रमाणे देवाच्या पुताकी उबारूंक आसा. ताका सत मानल्या वरवीं तांकां सलवासांव सुटका मेळटा. Now clear? यस. Now, that whosoever कोणी believes सत मानता in him who is lifted up on that tree should not perish but have eternal life. ताका सत मानतले हर एकल्याक सस्नीक जिवीत लाभतले. Did he say whosoever shall do and do good things, he shall not perish, or he should only believe? आता थंय बरी लागी तुम्ही करी जे म्हूण कोणी करी जे म्हूण बरी लागी या सतमानी जे म्हूण बरेला. So when will the poison go? तर वीक खंय येता. So has God done everything for us and made it so easy that all you need to do is look to Jesus on the cross and say, Lord, I choose to believe that you are my substitute, and just as you took the poison of those people in the wilderness, in the same way you are taking every poison of sickness and disease and everything that has come from the kingdom of darkness, you are pulling it out of my body and setting me free from all poison. आम्ही फकत करी जे कितें जेजू क्रिस्तान आमच्या पासून केला, जेजून केल्ले ते कुसार आमी ताका उबारून पळयजे, ताका आमी सत मानल्यार पुरो. आमच्या जिवितांत कितें आसा हर एक येता. कशे त्या इस्रायल प्रजेन त्या पितळेच्या सर्पाक पळयलो, तांचे भितर असले वीक गेले, केदाळा त्या कुसार उमकाळलेल्या जेजू क्रिस्ताक आमी पळयता, सत मानता आनी ताका स्वीकार करता. तेन्ना आमच्या जिवितांत असले हर एक उलपण आसता वीक. So how many people in today's world, even though you want to share with them the gospel and say you don't have to do anything, all you have to believe what happened on the tree at Calvary, and Jesus is like Moses lifted up the bronze serpent, so shall the Son of Man be lifted up, and he has been lifted up on the tree, and all I need to do is look to him by my eyes of faith and believe in my heart, I shall not perish but have eternal life.
कितले जण तयार आसात आमी सडावात आमी खाले खर्च्या कार्याचेर वंदून आसाव आमचे फकत कितें जायचे म्हळ्यार जेजून कितें केलां तें आमी भावार्थान सतमनी जे कुर्सार कितें केलां तेन्ना आमच्या जिवितांत आमचे कितले आसा हर एक संपूर्ण उणेपण दंपून येता. So today, why is people finding it so difficult when God has done it so easy? कित्याक आमकां इतले कश्ट मारतात देवान इतले सोंपें केला या सुलभ केला. Because everybody has got a stone that is blocking their miracle. कित्याक म्हळ्यार हर एकल्याच्या जिवितांत एक पातोर आसा तो जावन आसा अडकळ अद्भुत करूंक. So now when you are getting a thought of the snake, what do? आता सर्पाचे चिंता पयल्यार कितें करीचे? Everything that you are going through, whether it's cancer, whether it's sickness, whether it's sin, whether it's poverty, whether it's curse, whatever from the kingdom of darkness, when you look to the cross, the poison is sucked out of your body and you get complete healed. तुमच्या जिवितांत काळोखाच्या रजान कितें पुरो आयला पिडा जावं पुरो समस्या खंयचेय कितेंय जावं पुरो केदळा तुमी कुर्साक पळयतात तेन्ना तुमच्या कुडीरांतले हर एक वीक भायर येता. And God has made it so easy. कित्याक देवान हे बारी सुलभ करून दिला. It is so easy that people cannot believe that it can be so easy. इतले सुलभ केला की आमकां ते सत म्हणूंक कस मारता. Because the nature of man is, कित्याक मनशाचे सवय या स्वभाव कितें म्हळ्यार I want to achieve it with some hard work. कित्याक हांव वावर केल्यावरूय हांव प्रगती पावता म्हूण तो चिंता. Because कित्याक when I achieve it, केदळा हांव त्या मट्टा पावता I have got something to boast about. कित्याक म्हज्या वरवीं म्हाका कितेंय उलोवंक एक अवकाश मेळटा म्हूण तो चिंता. I did it. हांवें केलें. Hey, did you hear that? I did it. तुमी आयकलें हांवें केलें. But in the kingdom of God through Jesus, पूण देवाच्या राजांत जेजू क्रिस्ता मुखांतर no person in Christ can ever boast of himself. कोणाय की क्रिस्त नासतना कोणाय की ताची बाडाय उलोवंक साध्य ना. Even if I'm preaching the word, जावं पुरो हांव जावंक रावन देवाचे उतार प्रगट करता. I cannot boast that I preach the word. हांवें सांगूंक जायना हांवें तें शिकोवचें म्हणून. It is the Holy Spirit. He is the one who preaches the word, not me. हांव न्ही म्हजे भितर असलो पवित्र आत्मो आमकां शिकोवन आसा हे उतार. If anybody has seen that CD, sower and the seed, कोणी पळयला की सोवर अँड सीड ओंपियाची ओपारीची ती सीडी it is about 57 to 60 hours CD. 57 60 गंटेची ती सीडी जावन आसा. The name is there, तांचो नांव आसा sower and the seed, सोवर अँड सीड म्हणून. but the name of the preacher is not there. कोणे शिकयला प्रिचर अशें नांव ना. I would never put the name of a preacher हांवें कोण शिकयता तांचें नांव घालना. because I know that what has been preached, it is not me but the Spirit of God that preaches it. कित्याक म्हाका कळीत आसा की तांतून कितें कितें हांव शिकयता तें हांवें शिकयलें न्ही, देवाच्या आत्म्यान शिकयलें जावन That's आसा. why you will never see a poster there, त्या देखून आमचे खंयचे पोस्टर आसनात because I don't want all those things. कित्याक म्हाका ताची बऱ्या गरज ना. I want only people to recognize that it is Jesus and Jesus and Jesus and Jesus and Jesus and Jesus only to be glorified in everything we do, in everything we say. कित्याक म्हाका एकच जाय लोकांक कळीत जायचे आनी जाणा जायचे आमी करच्या कामांनी हर एकादी जिजूक महिमा जायचे. So my brother Hillary, what are you going to do from now on? आतां तर कितें करताय? Are you willing to take that stone off? तुजो फातर काडूंक तयार आसाय? Because only when you take off that stone and look to Jesus on the cross, now the thought will have no power over you. It will be powerless against you. केदळा तूं तुजो फातर काडटाय आनी कुसायला जिजूक पळयताय तेदळा त्या चिंतपाक तुजे वयर कसलोच अधिकार आसना. Brother Hillary, have you ever been to a psychiatrist? तूं केलाय की मनाच्या दक्तेरा लागीं मानसीक? But you have been there. One time. So you and I are in the same boat. I have been to a psychiatric person. So having all that background, तूं आनी हांव एकच तरांत आसली आमी गेला having all that background, अरे कितें फाटी कितें जाल्लें how should be my mind working? वेसले पुरा जावन कशें म्हजें मन काम करता. I now just came to thought me many years because that God inspires me. 1973, night time I sleep, then Jesus appeared me in the cross. जेजू म्हाका पळोवंक मेळ्ळो आनी म्हणलो तूं बरो जातलो म्हणलें जेजून. 1973 आतां म्हाका उडास आयलो
ताचे उपरांत व्हेरी नेक्स्ट डे व्हडलो सोरोप म्हज्या फाटल्यान उबो रावन चिड्यांक करून म्हणलो तूं बरो जातलो म्हणून सोरपानी म्हाका म्हणे आतां म्हाका उडास आयलो तो आतां उडास आयलो सोरपानी तुका सांगलें सोरपानी म्हाका सांगलें मागीर ताच्या उपरांत हें पुरा म्हज्या जिवितांत नाना ते कश्ट पुरा आयल्यात 73 जावन आतां म्हाका आनी दोगां म्हाका सांगिल्ल्या उपरांत तुका परतेक हांवें सांगलें तें म्हाका ताचें क्लियर कर म्हूण हांव मस्त कॉन्सलरा कडेन गेलो आनी त्या वेळा रिट्रीट मस्त केल्यात हांवें तांणी म्हाका जाप दिवना आनी पाद्र्या कुमसारांती हांवें सांगलां हाच्या विशयात अशें अशें म्हाका जाता म्हणून तांणी म्हाका जाप दिवना मागता 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 म्हळें पूण आतां वर्ड ऑफ गॉड तुवें सारकें सगळ्यांक आमकां समजोवन सांगल्या खातीर जेजूच्या नांवान हांव जेजूक व्हडलो उपकार बावडटा थँक्यू जीजस प्रेज यू जीजस हालेलुया only that's why Jesus said when my word abides in you, त्या देखून जिजू म्हणटा म्हणजे उतार तुमच्या एक उतार एक जावन असल्यार when my word abides in you, तुझ्या सांगाता उतार एक जावन असल्यार म्हणजे जिजूचे उतार then you shall believe तेन्ना तू सत मानताय and you shall be my disciple ते जाल्यार तू म्हजो शिष्य जाताय and you shall know the truth, ते जाल्यार तुका सत कळी जातले you shall know the truth, सत कळी जातले you shall know the truth. सत कळी जातले When shall you know the truth? के जाल्यार तुका सत कळी जाता When shall you know the truth? के जाल्यार सत कळी जाता You're not listening. See, you have got your own thinking and you're thinking I know the thinking and your thinking is wrong. Listen carefully. When my word abides in you, म्हणजे उतार तुझे ते एक जाता एकवटता you shall believe in me ते जाल्यार तू म्हाका सत मानताय and you shall be my disciples ते जाल्यार तू म्हजो शिष्य जाताय and then you shall know the truth ताचे उपरांत तुका सत कळी जाता and the truth shall make you free. आणि ते सत जाणा जाल्यार तुका सुटका दिता When the word only doesn't abide in you, केदाळा उतार तुझ्या थंय एक जाता एकवटून रावता when the word does not abide in you, केदाळा उतार तुझ्या थंय एक जावन आसाना एकवटून आसाना you shall not believe. केदाळा तू सत मानी नाही तेन्ना सत Arey. मानी नाही राईट No, your translation is going wrong. When my word abides in you, केदाळा म्हणजे उतार तुझे ते एक जाता या एकवटता then you shall believe. तेन्ना तू सत मानताय And when you shall believe, केदाळा तू सत मानताय you shall be my disciple. केदाळा तू म्हजो शिष्य जाताय And then you shall know the truth, तेन्ना तुका सत कळी जाता and the truth will make you free. आणि सत तुका सुटका दिता सुटका कोण दिता? सुटका कोण दिता झाले? जीस कोण दिता? कोण दिता सुटका कोण दिता? झाले? You are not paying attention. कित्याक तुम्ही गमान दिनात I'll say that again. अरे Okay, बरं. let's put it here. पळया हांगा घालता You read. John 8:31. That is the biggest problem. You think you are paying attention, but your attention is not there, and you are coming to your own conclusion, and then you begin to wonder, why are things not happening to me? Because you are paying no attention. आता Because your attention is, let the preacher pray over me, and I'll get the healing. That's the biggest lie. आम्ही देवा सडावत देवाच्या उतराक चीत दिनाव गमान दिनाव आम्ही चिंताव खाली येऊन मागल्यार पुरो अरे एक सारखे जाता ते ओडली फोट जावन आसा हांगा पळया खाली म्हणटा सत तुमकां सुटका दिताले आपणाक सत म्हणतल्या जो देवांक जेजून म्हणले Then said Jesus to the Jews which believed on him, म्हज्या उतराक तुम्ही काल जावन सलसास जाल्यार if you continue in my word, if you abide in my word, तुम्ही म्हजे करे शिस जातल्यात then you shall be my disciples. तुम्ही सत जण जातल्यात Then you shall know the truth, आणि सत तुमकां सुटका दिताले and the truth shall make you free. आणि सत तुमकां सुटका दिताले Praise God. अर्गां जेजू कोण सुटका दिता? कोण सुटका दिता Please understand, you can give her the answer and she can go home with the same thing. तुम्ही जबाब दिवीत पूण ती असल्या बरी असा कशी असा तशेच पाटी आसात I was in Sharjah.
हांव 7 जार आसलो and I was preaching the word. हांव देवाचे उतर दितालो And there was a girl on a wheelchair एक व्हीलचेअरार एक चेडू आसले who had met with an accident एक्सिडेंट जाल्ले चेडवाक and she could not stand, she could not move. तिका हालोवंक जायनातले उठोवंक जायनातले She had not attended the retreat. At the end, a person came and put her there ते रितीरेंत when the final prayer was going on. रितीरेक ते येवन हाडले निमाणे मागणे जाताना ते आयले And he's saying, pray over her. आनी म्हणाले म्हजे बसत माग I said, I will not pray. हांवें सांगलें हांव तुज्या मागाना I will first teach. पयलीं हांव तुका शिकयता And I asked them, can you give me 15 minutes more? हांवें सांगलें एक 15 मिनटां म्हाका सट दितात गी And they gave me 15 minutes extra. आनी तांणी म्हाका 15 मिनटां सट दिली So I asked that girl, हांवें चेडवाक विचारलें do you believe तूं सत म्हणटाय गी that Jesus will heal you? जेजू तुका गुण करता म्हणून What do you think she said? तुमी कितें चिंता तिणें कितें सांगलें म्हूण Yes. Do you believe Jesus will heal you? तूं सत म्हणटाय की जेजू तुका गुण करता म्हणून Do you believe Jesus will heal your son? तुज्या पुताक जेजू गुण करता म्हणून तूं पात येताय I said, you go home, nothing will happen. Go home. हांवें सांगलें घरा वच She looked at me. ती म्हाका पळोवंक लागली I said, I'm ready to teach you. हांव तयार आसा तुका शिकोवंक Are you ready to listen attentively? तूं गमान चिंत येवन आयकूंक तयार आसाय गी And I began to share with her to believe in the word of God and not believe with your own senses. हांवें सांगलें ताका देवाचें उतर सत बांदूंक न्ही तुज्या इंद्रिया मुखांतर If you continue in my word, जर तर म्हज्या उतरांत तूं निरंतर असल्यार if you abide in my word, म्हज्या उतरांत तूं एक जावन असल्यार if you pay attention to my word, म्हज्या उतराक तूं चिंत दिल्यार you respond to my word, तुज्या म्हज्या उतराक तूं जबाब दिल्यार then you will be my disciple. तेन्ना तूं म्हजो शिश जातलोय And a disciple is a person शिश जावन असो व्यक्ती who comes to learn to become like his teacher. येवन शिकता ताच्या मेस्त्री बरी जावं The one who disciplines himself to become like his teacher. तो आपणाक कसो तरबेती करून आपल्या मेस्त्री बरी जाता तो Who जो pays शिश attention to all the instructions. तो हर एका दिवच्या इन्स्ट्रक्शनाक गमन दिता ची दिता And I said, आनी म्हणलें the Bible says, पवित्र पुस्तक सांगता okay, just put that, let them see it. 1 Peter 2:24. Just a minute, just a minute. You shall know the truth and the truth shall make you free. सत जण जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दिताले And when will a person know the truth? When will the person know the truth? केदळा व्यक्तीक सत कळी जाता When he continues in the word, when he abides in the word, when he meditates on the word will reveal to him the truth. केदळा देवाचे उतर एक जाता निरंतर ध्यान करता ताचे एक कोडांत आसा तेदळा उतार ताका सत कळीत करता And it is not the preacher who will set you free. त्या The truth that comes from the word, that will set you free. Say that again. कोणी प्रिचर तुमकां सुटका दिना ते उतरा जावन येवचे सत तुमकां सुटका दिता Say that again. ते उतरा जावन येवचे सत तुमकां सुटका दिता Again. सत तर तुझ्या भुरग्याक कोण बरो करता? सत म्हळ्यार कितें सत्य देवाची उतरां येता. Okay. ओके Now she heard this आणि and I तिने took her to 1 Peter 2:24. आणि तिने हे ऐकले ताच्या उपरांत 1 पीटर 2:24 गेलो पहिले पेद्र दुसरो अध्याय 26 वळो Nobody is there on the computer. There is. आम्ही मरून पवित्रपणा जिवचे खातीर घुसायला आपल्या कुडीन ताणे आमची पदकां बाबयली ताच्या गाया वरवीं तुमी गुण जाल्यात Now son, I have changed my topic only for you. म्हणजे पुता हांवें तुज्या पासून ही टॉपिक बदलिल्या Okay? And if you don't pay attention, then everything will go waste. जर तर तू गमान दिनाय ची दिनाय कांय फायदो ना वेस्ट
Jesus, जेजू his own self, ओन सेल्फ bore our sins आमचे पाताक ताणे काण गेले in his body ताच्या कुडींत on the cross. त्या कुर्सार Jesus himself bore our sins into his body on that cross. आमचे हर एक पाताक कुर्सार ताणे कुडींत आमचे हर एक पाताक कुर्सार कुडींत ताणे आमचे काण गेले And because he took our sins on the cross, कित्याक आमच्या पाताक कुर्सार ताणे काण गेले वरवी therefore we are dead. आमी आता मेले हांव We are मेले हांव dead मेले हांव to sin. खंयच्याक पातकाक We are dead to आमी पातकाक मेले हांव sin. आमी पातकाक मेले हांव There? So we are dead to sins आमी पातकाक आमी मेले हांव and we should live unto त्या देखून आमी आता नित्यवंतपण जोडलेली प्रजा जावन आसा हांव because Jesus has changed our nature. कित्याक देवान आमचो स्वभाव बदलेले वरवी From the sin nature, he has changed us to his nature. आमची पातकी स्वभावान ताचे स्वभाव आमकां दिलो We no longer live the old life. त्या देखून आमी आता पोरणे जिवीत जिवचे न्ही We live the life of righteousness. आता आमी जियेचे नित्यवंतपणाचे जिवीत We live the new nature of Christ. आता नवे जिवीत क्रिस्ताचे जियेचे We live in Christ with the new nature. आमी ताच्या सांगाता नवे स्वभावान आमी जियेचे And by his stripes, त्या देखून ताच्या गायांनी you will be healed. तुम्ही गुण जातल्यात The Bible says you were बायबल कितें म्हणटा तुम्ही तुम्ही गुण जातेलन. गुण जातल्यात So I asked this girl, जाल्यात हांवें त्या चेडवाक विचारलें after explaining for 10 minutes, 10 मिनटां ताका समजणी दिल्या उपरांत do you believe God will heal you? हांवें परत ताचे कडेन विचारलें तूं पातयता की जेजू तुका गुण करता म्हणून And she said, yes, I believe God will surely heal me. ते म्हणाले खंडीत जावन पातयता जेजू म्हाका गुण करतलो म्हणून I said, you can go home. हांवें परत सांगलें तुका घरा वच Third time I began to teach. तिसऱ्या फावटी हांवें ताका शिकयलें And this time people began to give her the answers. आता लोकांनी जबाब दिवंक सुरू केली I said, listen, you can give her answers, and if you really love her, then you will not do that, because by getting the answer, she'll never understand the truth and she'll go back home the same. If you love her, keep quiet and pray for her. हांवें लोकां जम्याक सांगलें तर तुमी असो करूं मोग करता जाल्यार तुमी आन्सर दिनाकात तुमी आन्सर दिल्यार ताका कांय फायदो आसना ते असले बरेच घरा येताले She can give you an oral exam, right? But she did not understand the truth, and only the truth can set her free. कित्याक बाय तोंडपाशी ते सारखे जबाब दिताले पूण ताका सत कळी जायनातले सत कळीत जाल्यार ते ताका सुटका खंडीत जावन मेळना Because she believes God will heal me. ते आशेताले देव म्हाका बरो करतलो म्हणून But God says, देव सांगता just as I have removed your sin nature and given you my nature, in the same way I have healed you completely before you can see the healing. कशें हांवें तुज्या आदल्या साहेबकान म्हजें नितीवंतपण दिलां त्या वरवीं तूं म्हज्या गायनी गुण जाला म्हणटा देव Do you believe in Jesus? तूं जेजू पातयताय Do you believe Jesus will surely heal you? खंडीत जावन तुका गुण करता तो See? Now, somebody told me, I purposely put pressure on people to confuse them. थोडी सांगतात हांव जाणा आसून लोकां वयर दबाव घालता कित्याक तांकां कन्फ्युजन करूंक Am I putting pressure on you? आतां हांव तुजेर दबाव घालना आसा Do I confuse people? हांव कन्फ्यूज करना आसा लोकांक तुका Do I confuse people? Okay. म्हणलें तू पाटलो न्हू सिग्नल दिताय Now let's see whether I'm confusing her. आतां पळया कन्फ्यूज करता की पळया Let's see. पळया You are a boy. तूं चेडो You're a boy. तूं चेडो You're a boy. तूं चेडो Say you're a boy. तूं सांग चेडो म्हण Why is she not getting confused? कित्याक आतां कन्फ्यूज जायना ते
Huh? Why she did not get confused? आता कित्याक ते कन्फ्युजन जायना? She's a boy. तो चेडो टी शर्ट पॅन्ट घालाय तू. Correct. T-shirt and pant like you're a boy. तू चेडो. Correct. करेक्ट. You're a boy. तू बॉय. Why not? Am I Kita- confusing you now? आता हांव तुका Ek minute. I'm confusing now. Why not? Because you know who you are. In the same way, when you know what God has told you, it doesn't matter who says what. I know and I know I'm already healed. कशें तुका कळीत आसा तू चेडू म्हणून तशेंच देवाच्या उतरांत कोणी काय सांगादी तुका हे कळीत आसा जे येदोळ सुताने हरी एक कर्ण जाला म्हूण या गुण कर्ण जाला म्हूण. Hey, ये तो गारंटी चढ़ो वाला मुझे ही कुर्ता असा तुझे ही कुर्ता असा करेक्ट सेम आसा. मुझे ही पैजामा आला चढ़ो वय चढ़ो चेडोत. चढ़ो किती कन्फ्यूज आहे नाही हा कोता हा तशेंच देवाचे उतार कळल्या उपरांत कोणाकी कन्फ्यूज करूंक जायना. Are you understanding what I'm saying? समजता हांव कितें सांगून आसा तुमकां? Hello, are you understanding what I'm saying? हॅलो कितें सांगता हांव समजता तुमकां? When you look at that word, केदाळा तुम्ही उतार पळयतात no, acha, let me. In the world, या संसारांत majority wins, मेजॉरिटी जिखता वय गे. correct? वय गे. In God's kingdom, majority wins. देवाच्या राजांत मेजॉरिटी जिखता गे. The whole of Israel on one side, पळया एक इस्रायल प्रजा एका साइडीक, Caleb and Joshua on the other side. कालेब आणि जोशुआ एक साइडीक. Two people on one side, the whole people on the other side. दोग जण एका साइडीक रावले आणि एक प्रजा इस्रायल प्रजा अनेक साइडीक. They believed what they saw, तांणी कितें दोळ्याक दिसता ते सत मानले. majority. मेजॉरिटी. They believed what God said, only two. खाली देवान कितें सांगला ते दोघांनी मात्र पातयेले. Who went to the promised land? कोण बसायला गावाक वचून पावले? Majority or the ones in faith? मेजॉरिटी गी कोण भावार्थ असले ते व्यक्ती गी. So what do you see most of the time? चढावात आम्ही किती पळयता? Majority or the word of God? आम्ही मेजॉरिटी पळयता की देवाचे उतार पळयता? तर आता स्वरूप पळयते का जेजू पळयते? बता येले रे तू मग सकेल मिळेल बाहेर पळयता. तर आता तुझो भुरगो बरो जालो काय जाऊन शेर आसा? So in Sharjah, that this girl, I said, what do you believe, Jesus will heal you? हांवें त्या सारजेच्या चेडवा लागीं सारले जेजू तुका गुण करता? Fourth time. चवथ्या फावटी. And she said, now I know the truth. आता म्हाका सत कळी जालें. I'm already healed. हांव येदोळ सुगूण जाल्या. So I said, if Amen. you are already healed, जर तर तू गुण जालाय, do normal people sit on a wheelchair? कोण सामान्य मनीस व्हीलचेअर बसता गे? Why are you sitting on the wheelchair? कित्याक तू व्हीलचेअर बसलाय? She said, yes. वय. So that time I said, wait. आता म्हणल्यार राव. In Sharjah, सारजांत I told the people who have got mobile. In Sharjah, everybody has got mobile. सारजांत हर एकल्याडे मोबाईल आसा. But पूण very few people have camera on the mobile. थोड्यांच्या मोबाईलांनी मात कॅमेरा आसात. When I told the congregation, all those who have got camera on your mobile, come out and take this video. हांवें सांगले ते असल्या लोकां लागीं कोणा लागीं कॅमेरा आसा मोबाईल आसा दया करून या आनी व्हिडिओ काडा. Only two got up. खाली दोग जण मात राहिले. Others did not have camera on their mobile. They had that Nokia, no? When it falls, all the intestine comes out. Then you put it and it's still working. You remember that? That grey one? They are using that in Sharjah. बाकीच्या मनशा लागीं कॅमेरा असले मोबाईल पहिल्याचे नोकिया येताले सकल पडल्यार पुरो आणखी बरं भायर येताले आनी परत फिक्स करतले त्या नंबराचे कॅमेरा. Praise God. प्रेज गॉड. And I said, now are you ready, Baba? आता हांवें सांगले तू तयार आसाय? She said, yes. वय म्हणाले. And she jumped out of the
chair and she आणि began to walk. त्याने उठले आणि Believe me, दौडले. she began to walk. God did another miracle. Many mobiles, no. The camera, the mobiles got upgraded, and in that upgrading, suddenly the cameras came, and now people jumped out of the seat to take the video. आता दोन मिराकल पाहिले त्या दिवसात. आता दोन अद्भुत झाली. पहिले तर सरपेन चेडू व्हीलचेअर उठले आणि सोलोंग लागले. ते उठले पळून असो अरे एकल्याच्या मोबाईलवर कॅमेराच्या म्हणले अनेक अद्भुत असर सुरू झाले. अरे एकल्याने रेकॉर्ड करून सुरू केले. Boy or a girl now? Till the last girl? No change. But nowadays even girls say they're boy and boys are saying they're girls. Isn't it? Nowadays when they are trained, when people say you're not a boy, you're a girl. And people start believing, and then they want to go and make their operation and everything. Praise God. Now you're a boy or a girl. Can you study the Bible the same way? And you study the Bible the same way, and then you see result the same way, supernatural all the time. Instead of believing this, believe that. Done? Yeah, praise God. कशा तुका कळीत असा तू चेडू म्हणू त्याच प्रमाणे जर तर देवाचे उतरार तू समजून घान गेल्यार त्या प्रमाणे तू भावार्थ सत मानल्यार तुझ्या जिवितांत जायते बरेपण तो पळयत So, जाई. so now you got pressure? Are you a boy or a girl? Mishu tarasat. Boy? So from now on, do you have any pressure? Pressure will be there. But are you going to allow that pressure to take over? That's up to you. You mean to say we don't have pressure? Hello, you mean to say we don't have pressure? तुम्ही चिंतात तर म्हाका जबाव ना, प्रेशर ना, ओतड ना. But when you learn to have a relationship with Jesus, Kedala- even though you see, you are saying, I don't care. I care only what the Word of God says and not what my senses are saying. That's when you are operating in the supernatural. And in the kingdom of God, don't wait for majority. You might be the only one, and you can still see supernatural things happening with one man in faith. कित्याक आमकां पळय ब्रदर आपले जाणा तुमकां दबाव नाटल्या बरी दिसता की खंडी जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार जेजूचे एक कोटांत असल्या वरवीं आमी कितें दोळ्याक दिसता कितें बघता आमचे पांच इंद्रियाक येता ताचेर आमचे नदर घालीन हांव कितें देवाचें उतर सांगता ताचे वयर आमी नदर दवरता. त्या देखून आमच्या जिवितांत ते अलौकीकपण आमी अनुभव करना आसा. So am I confusing you when I'm asking you questions? तर सवाल विचारतना हांव तुका कितें कन्फ्युजन करना आसा की Because if I don't ask question anyway, the devil is going to come and ask you खंडी question. जावन हांव तुमचे लागीं क्वेश्चन दिसांनी ना जाल्यार सैतान येवन तुमचे लागीं खंडीत तुमकां कन्फ्युजन करतलो सवाल विचार. So before he confuses, I will only ask you question. त्या देखून तो कन्फ्युजन करच्या पयलीं हांव तुमकां कन्फ्युजन करना आसा. Brother Hillary Mahapatlan Sorop dista. हा काही मिस्टेक करू नये. मुस्तू जणांक सुटका मेळ्ळी तुवें सांगल्ल्या खातीर. तुवें सांगलें बरें जालें जायते जाणां सुटका मेळ्ळी. I am putting pressure on you to see what खंय आसा. Praise God. प्रेज Go गॉड. to the cross. Whatever in your life, whether it's bondage, whether it's curse, whether relationship, go to the cross, because at the cross, every consequence of sin has been paid by Jesus and it is nullified. Now, from Jesus, receive the new life, the new righteousness of God that God has given you, and live the beautiful gift of God, a new life in Christ Jesus. कितेंय काले समस्या आसूं कितेंय बंद कडी आसूं ती कालेय आसूं दी तुमी खंय वसा जे म्हणना ते कुसयला जेजू लागीं वसा. कित्याक जेजून हर एक पथकाचे परिणाम आपल्या रगत व्हरून फारीक केला आनी आमकां ताचें नितीवंतपण दिला ताचो आमकां स्वभाव दिला. त्या देखून आमी ताची भुरगीं जाल्ले नासल्यावरय हर एक बंधनांतल्यान आमकां ताणें सुटका दिल्या. So, Brother Hillary and everybody, please write down. त्या देखून हर एकलो बरया. The stone represents, पतोरू आमकां कळयता. the stone represents पतोरू आमकां रिप्रेझेंट an obstacle, एक अडकळ जावन आसा. a block, अडकळ या ब्लॉक
that stops access to the tomb. तो फातर अटकळ जावन असल्यावर बी त्या थांबा या माट्या घोसोंगो एक अडकळ जावन आसा फातर. Spiritual stones. आत्मिक फातर. How are you now? ए हांगे या. That's your mom? Who is she? शेजारी, नेबर. Neighbor. So every day she comes with you. How is she now? आता कशी आहे? Bari asa. How are you? कशी आसा? बरी आसा. Now what do you see? आता कितें पळोवन आसा तुमी? You can see a limping in a leg. ती कितें की पायांत इल्ले अशें बरी दिसता चलतना. But when I asked her kashi asa, हांवें तिणें खालें म्हणलें कशी आसा विचारतना. and if she continues that confession, जर तर येत तू उसारताय तर that confession and that believing will make her bari asa. कितें तू उसारताय ते सत मानल्यार तू बरीच आसताय. गुण केला समा जेजून म्हाका संपूर्ण गुण केला. गायन तावनू जेजूच्या गायन तावनू म्हाका संपूर्ण मुचे पिडा सिडा गाय आनी पुरा जेजून ताच्या गायांनी म्हाका गुण केला. Praise God. Now what do you see with your eyes? कितें दोळ्याक तुमी कितें पळोवन आसात? And what is she confessing? आनी पूण ती कितें उसारून आसा? What are you seeing with your eyes? Tika sang sama. Tika. What are you seeing with your eyes? And what is she confessing? What is she confessing? That's it. No, but she's confessing. Sorry. She's confessing in Konkani, by the wounds of Jesus, I am completely healed. You are the excellent preacher. Maga काले जाऊ ना तू एकच लाईन सगळ्यांची थंड केलंय. प्रॅक्टिकल. खास करून या मम्मी पहिले थंड केलं. काले पहिले तू तिका चलताना हे जाता वय पूण ती काले म्हणटा खंयच्या पातयेन आसा ती? कितें भोगता ते पातयेन येता की ह्या उतरान कितें बरयला ते पातयेन आसा? ती खंतीन दिसता. जेजू असो गॉड इज विथ यू. अरे यार ये तो मेरे से अच्छा प्रीचिंग करता है, इसको ही रंगना मांगता था पिक्चर. कंत असं आहे? ना ब्रदर कंत काय ना. आणि कितलं वर्षांतून तू देवाची उतार ऐकत आहे? म्हळ्यार पयलें तितलें हांव देवाच्या उतरांत हांव तितलें करिनातलें. हांव करसमिटीक आसलें, बॉम्बे करसमिटीकाक येतालें हांव. म्हळ्यार बॉम्बेत आसलें. मागीर तें म्हज्या गांवाक रिटायर्ड जाल्या नेले मागीर गांवाक आयलें. थंय येतालें करसमिटाक. म्हाका तितलें हें जावना ब्रदर. म्हाका देवाची उतार आनी म्हज्या थंय तितलें रावना कांय ना. म्हाका अशें ती हांव चिंतलें हांव कित्याक कितलें करसमिटीकांत हांव आसात धरता, कित्याक म्हाका अशें जाता. म्हळ्यार देवाची उतार म्हज्या भितर रावना न्ही. तशें म्हण आतां हांव ही भयण आसा म्हजी, ती आमी नेबर्सी आसा, काजनी आसा, ती एकली ती म्हजी काजन आसा. हिणें म्हाका सांगलें हांव हुशार नासलें थोडो सांगलें तुका हांव एका जाग्यार आपूण व्हरता मागण्यांचें सत तुका कळी जातालें, तुका खंडीत बरें जातालें सांगलें. म्हाका तोळ दिसलें हांव येता म्हूण सांगलें. म्हळ्यार म्हज्या पुताक मात कळीत जावचें नाका. ताका तितलें तो बरो जातालो, देवाच्या उतरान बरो जातालो म्हाका बगतलें मात्र. थंय मागीर हांव तिणें म्हाका आपूण हाडलें. 3 फूट 4 फावटी आयिल्लें हांव कोंकणीक. तुमी मेळून मागीर एक फावटी आयिल्ल्यान तुमी आयिल्ल्यान 2 फावटी कितें आयिल्लें हांव. तवळी म्हाका बरेंपण दिसलें. मागीर ताज्या उपरांत हांव डॉक्टराक तुमी सांगलें तवळून म्हाका तुमी डॉक्टराक दाखया वचा, डॉक्टराच्या वखद जाय पडटा म्हूण. येतलें हांव डॉक्टराची वखद पयलीं 2 वर्सां करतालें जाल्यार तिके बरें म्हाका मागीर समाधान ना. म्हज्या पुतान सांगलें आमी डॉक्टर ना म्हाका जेजून बरें गेला म्हूण सांगलें हांवें. म्हाका तशेंच येतालें म्हाका जेजून बरें गेला तशेंच येतालें. हांव येना डॉक्टराक अशें. तशें हांव गायली म्हाका जेजून म्हाका खंडीत बरें गेला. जेजू शिवाय हांव खंय वचना. म्हाका जेजूच जाय म्हूण सांगून म्हाका जेजू शिवाय कोणी नाका.
म्हणून सांगला आता तो मस्तही बरो झाला तोही Praise बरो God. झाला ताजो राग यार मैंगलोर का पैसा वसूल हो गया यार. Should translate. Okay, okay. 1 minute, let me show you the mother. This mother used to be in the charismatic for many years. And she also comes from Bombay like me. Then the husband got retired. Then they came back to Mangalore. And in Mangalore, she was in the charismatic. But there was no peace. She did not have the word of God. She was good in prayer, but no word of God. And then she started coming. This is the neighbor who used to bring her and talk to her. And she said, I will take you to a place where you will listen to the word. And she began to bring her on Fridays. Every Friday they came, and she came for 1 or 2 retreats. She began to understand the word of God. And it was only when she understood the word of God, she began to say that by the wounds of Jesus, I am completely healed. And she continually began to say. So I told her, you also need to go to the doctor. So she went to the doctor, she did the treatment, but that did not help her. So she again continued with Jesus. And the son said, I want to take you to the doctor. She said, no, I want only Jesus, and Jesus has healed me. And as she continued saying that, not only she got healed, her son also got changed, transformed, and the whole family is back again. Isn't she smiling good now? Now don't you want to see like this? एक फोटो निकाल. अरे मुझो फोटो तुझो नहीं मुझो फोटो मुझो फोटो. थँक्यू फादर मुझी मम्मी नाने म्हणून एक फोटो काढता काढले जॉय सोबत दिसता की ना आम्ही दोघी. थँक्स. Praise God, sir. Praise God. Thank you very much. It's not that she has got no issues. तसं अर्थ तिच्या जीवितांत समस्या नामन नाही. And what I said, हांवें कितें सांगलें peace does not mean absence of trouble. कित्याक समस्या असल्यारी संती नाम सांगूंक जायना. Peace is when you have the presence of Jesus in your life. केदाळा शांती असता म्हळ्यार तुम्ही देवाच्या हजरपणा असता त्या दाळा तुमच्या जिवितांत शांती असता. When you're all the time in the presence of God, that means your mind is all the time talking to God, the word, that presence of God will melt cancer. Forget about cancer. The Bible says mountains melt like wax in the presence of God. कित्याक दाळा देवाच्या हजरपणा असतात देवाचे उता सांगता देवाच्या हजरपणार गुडे दोंगरू मेणा बरी करगतात तेन्ना मौन तुमचे देवाच्या हजरपणाचे वेरी गरजेचे जावन आसा. Here is a proof. ते आसा एक साक्ष. घरा वचूंक जाय. वसा बाबा. Go. I'm not stopping. Go. She wants to go. One kale sanglek cham. Hallelujah. Hallelujah. You give God the highest priority, जर तर तुम्ही देवाक पहिलो स्थान दितात and then you see तेन्ना पळया different mountains will melt like wax. हरी एक दोंगोरो विविध तराचे मेणा बरी करगून येतात. You don't focus on the breakthrough. तुम्ही तुमच्या ब्रेक थ्रू खातीर तुमचे ध्यान दवरी नाकात. You only stay connected. तुमचे काम एक वटोन रावचे. Just stay connected. तुमचे खाली फकत एक वटोन रावा. You will be amazed what did not happen in years will begin to happen. इतल्या वर्षां जायना इतले तुम्ही थोड्याच दिसांनी जावचे पळयतात. Because when you are connected, केदाळा तुम्ही एक वटोन असतात the sap flows from the vine. कित्याक दाखोली जावन तो सत्व तुमकां येता. The vine knows where the branch is troubled. कित्याक कळीत आसा त्या दाखोलीक समस्या पांट्यात. And the supply of that sap, कित्याक कितें दाखोल ते सत्व दिता the supply of that power ती सकत कितें दिवन आसा will bring
the breakthrough in your life. तुमच्या जिवितांत ते बरेपण पळोवंक मेळटा. So write down. बरे या Spiritual stones, आत्मिक पातोरो, spiritual stones आत्मिक पातोरो often represent, आमकां कळीत spiritual करतात, stones often represent आमकां कळीत करता things that keep us trapped in death. Things that keep us trapped in death. काय म्हणतात वस्तू ट्रॅप जे आमकां ट्रॅप म्हळ्यार बांदून घालची की ट्रॅप म्हणल्यार आमी उंदराक धरतात न्ही ट्रॅपान. बांदपास Trapped in death, darkness and bondage. फातोर आसा आमकां बांदून घालता, पातोर आमकां बांदून घालता, मोर्नान मरणांत डार्कनेस काळोखान काळोखांत आनी बनपासान. आणि बांदपासान. What पातोर are these example? What are these stones example? कितें पात्राचो उदाहरण कितें? Unforgiveness, ना बोगसाणे, pride, गर्व या अहंकार, fear, भिरांत या बे, shame, लज, bitterness, कोटसान, hidden sin, लिपून असले पाताक, unbelief, अविश्वासपण, isolation, एकसूरपण, just the next line, please put it in capital letters and underline it. आयसोलेशन एकसूरपण ना सगळ्यांतोन पयस रावचें. एकसूरपण. कुटुंबांत म्हजी बहीण कुटुंबांत सगळ्या ओटू सांगताना सेपरेट रावता. एकसूरपण नो तो सेपरेट रावचे. एकसूरपण. This one you just put it in capital letters. ये कॅपिटल अक्षरांनी बरे या. Sometimes people pray. थोडे पटी लोक मागता. Sometimes people pray थोडे पटी लोक मागता for resurrection पुनर्जीवनपणा बसवतो while still protecting the stone. While चल्यारी वाईल still protecting the stone. पातोर मुलार- राखून व्हरतात. मिराकल खातीर प्रे करतात हा. पण तो फातोर आपल्या कडेच दवरतात, ताका कान उडयनात. आ. तो फातोर काडल्या शिवाय मिराकल जायना. लोक मागणे करता पुनर्जीवनपणा खातीर पूण तो पातोर उडोवंक ते तयार नात, आपणा कडेन सद व्हरतात. तो पातोर उडोवंक तयार नात, तो पातोर आपणा कडेन दवरतात. I give you a list of what those stones are. हांवें तुमकां येदोळसो स्टोन लिस्ट दिले पातोर खंयचे बरा म्हणून. People want life. लोकांक People want life, जिवीत जाय, लोकांक जिवीत जाय, but resist. पूण People want life, but resist. Grooming, रेसिस्ट बोंचे रूमिंग विरोधी. विरोधी गे. But resist पूण विरोध That- करतात. what blocks life. विरोध केल्ल्या वरवीं अडकळ करतात जिविताक. People want life, लोकांक but जिवीत जाय, resist पूण that विरोध करतात what ताका blocks life. कितें जिवीत दिता ताका ती अडकळ करतात. Or right, but resist what blocks life. Remove that. But resist what blocks life. So Jesus wants to do the miracle, and he's saying,
Take that stone off. Jizuk Now what are you saying? I want the stone and I want the miracle. I want my pride, I want the miracle. I want my hidden sin, I want the miracle. It doesn't happen that way. You have to get the stone out and God is able to do the miracle. But you are saying, I don't want to get the stone out. God, you get the stone out. No. You have to get the stone out. And how do you get the stone out? By making a desire that, Lord, I don't want this stone in my life anymore. Because remember, God will deliver you from your enemy. God cannot deliver you from your friend. So if you have made that stone your friend, even though God wants to do a miracle, He can't do it unless you treat it as an enemy and tell the Lord, I don't want this in my life, you take it out. केदळा तुमच्या जिवितांत देव अद्भुत करता म्हणल्यार केदना म्हणसर त्या पात्राक तुम्ही तुमचो दिसमान म्हूण लेखिनात तितल्या म्हणसर देव तुमच्या जिवितांत अद्भुत करूंक शकना जर तर त्या पात्राक तुमचो इश्ट म्हूण लेखल्यार खंडीत जावन ते बरेपण तुमच्या जिवितांत पळोवंक मेळना केदळा तुम्ही तुमच्या जिवितांत तो फातर काडूंक शकतात म्हणल्यार तुमकां ती आशा आसा जे देवा लागीं संबंध दवरन एकवट दवरन तो फातर काडूंक देवाच्या शक्तीन केल्यार मात्र तुमच्या जिवितांत तो फातर काडूंक जाता ताच्या वरवीं तुमच्या जिवितांत महिमा पळोवंक जाता देवाची. As I told you in the morning, when you are asking God for a miracle, the first thing He'll say, are you willing to follow my instruction? हांवें ओडल तुमकां विचारलें तुमच्या जिवितांत देवाची अद्भुत कामां पळोवंक जाय तर देव तुमच्या लागीं विचारता तुमी तयार आसात की हांवें दिवची सूचना पळोवंक. So write down, obedience बरी विधेयपण comes विधेयपण येता before manifestation. पळोवंक मेळच्या आदी पयले विधेयपण गरजेचें जावन आसा. Third one, obedience comes before manifestation. आमच्या जिवितांत कितें देवाची कामां पळयचे जर पयले विधेयपण गरजेचें जावन आसा. The miracle did not happen first. कित्याक अद्भुत पयले जायना. The instruction came first. पहिले सूचना येतात इन्स्ट्रक्शन या सूचना. In this passage, या भागांत Lazarus had been buried 4 days back. लाजाराक पूर्ण 4 दीस जाल्ले. लाजाराक पोंडांत दवरून 4 दीस जाल्ले. His body had already started decaying. एदळूस ताका गाण पडली. Martha even said, मार्ता म्हणाली, Lord, by this time, सम्या ह्या वेळार he stinks. एदळूस ताका गाण पडल्या आसतली. He stinks. That is John 11:39. ते 211:39 वर्ड. From a human perspective, पण from a मनशा human perspective, पण मनशा रितीन पळोवचें तर removing the stone, from the human perspective, removing the stone looks pointless. पाथर काडचे काय फायदो ना. मनशा दृश्टीन पातोरो काडल्यावर कांय फायदो ना. It is pointless and uncomfortable. फायदो ना आणि अनकम्फर्टेबल. Uncomfortable बघा काय सांगतात. What do you say for uncomfortable? अनकम्फर्टेबल काय म्हणतात कोणेर. फायदो ना विषय ना विराम ना.
हो ना समजलं तांका समाधान ना समाधान ना करेक्ट. समाधान ना But faith पूर्ण भावार्थ obeys, भावार्थ विधेय but जाता faith obeys even before visible evidence appears. डोळ्याक दिसची साक्ष मेलच्या आधीच भावार्थ विधेय जाता. But faith obeys even before visible evidence appears. डोळ्याक दिसची साक्ष मेलच्या पहिलेच भावार्थ विधेय जाता. राईट विधेय डोळ्याक दिसची साक्ष मेलच्या आधीच भावार्थ असल्यावर विधेय जाता. Obey. ओबे विधेय. Sometimes God asks us to do, थोड्यापटी देव sometimes God asks us to move, थोड्यापटी देव सांगता sometimes God asks us to move मुखार वचूंक stones, फातर hello, काडूंक pathor kadonku, काडूंक before we can see results. फलितांश पळोवच्या पयलेच देव आमकां पातोरू काडूंक सांगता. फलितांश पळोवच्या पयलेच फातर काडूंक देव आमकां सांगता. Let me give you an example. हांव तुमकां दाखल्याक Brother Hillary, ब्रदर तो बरें बरोवन जावन. Supposing I cheated you, चिंती हांवें तुका मोस केलो, insulted you, हांव तुका इन्सल्ट केलें, and I falsely accused you, तुजे विरोध हांवें सूख अपराध केलो, and you are a person who goes to church every day. तूं हर एका दिसा इगर्जेक असो व्यक्ती, You are attending mass also every day. हर एका दिसा मिसाक येताय, What will be your response to me? ते जाल्यार तुजी प्रतिक्रिया कशी आसता म्हजे विरोध? मोग आसतलो न्ही. अशेंच बऱ्या वखद स्मायल दिवंक असे या भितर तोन सत्तू आता ना केदा अच्छा पहिलो चोमुनी चाललो जालो ओके अच्छा आणि यू आर सिक विथ ABC. पळया तुका एक्झाम्पल पिडा आसा ABC. Now, will you forgive me first? ते Or जाल्यार you'll say first, let me see ABC going out, then I'll forgive. पहिले तू बक्षिताय की तू सांगताय की म्हजी पयली पिडा पुरा वचोन दी ताच्या उपरांत बक्षिता म्हणटाय की सत्य सांगा गुन्हाय नका. आ? सरकें घालें पयलें पिडा वचोन दी म्हणून गे आनी बक्षीस आय घेवन पहिले बक्षिताय की तू या देवा लागीं मागताय की पहिले म्हाका भलायकी मेळोवन दी ताच्या उपरांत हांव बक्षिता. पहिले बोक्साणे दिताय की या पहिले पिडा वचोन म्हण मागताय वचोन दी म्हणून. आतां बोक्सून जालें जाल्यार मागीर पिडे No, खातीर no, 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 no. This is an example. उदाहरण Porno Hillary, पर्ण आता सोनी correct? And somebody came and told you, please forgive him. एक कोणी तुका एकल्यान सांगले दयाकान ताका बक्षी That sickness will leave you. खंडीत जावन तुजी पिडा येता. What will you say? त्याला कितें म्हणटाय तू? त्या जाल्यार जायत म्हणटा न्ही. आतां म्हजी पिडा येता म्हणटा हांवें जायत म्हणचें न्ही. ना पोरनो Hillary, गाय दिनातलो ताका कोण आयिल्लो ताका समजूंक. पळय लयल्यार म्हणल्यार तूं कितले दुस्मान आले ते मेजूंकूच जायना. त्या ताका बोक्सून पुरो जाला आतां सगळ्या. आतां मस्त जाण मरोन गेले. Praise God. Praise God. Because normally we will say, सामान्य जावन आमी सांगता how can my forgiveness give me a miracle? कशें म्हजे बोक्साणे ताका अद्भुत आश्चर्य करता ताच्या जिवितांत. How can if I say, okay, I forgive you and this and that and I pray, if miracles will happen? तर हांव सांगता हांव तुका बक्षिला जाल्यार तुज्या जिवितांत ते अद्भुत जाता की. The challenge in the Bible is that only. 55 आसा बायबलांत ते जावन आसा चॅलेंज. The word says, उतार सांगता पहिले म्हाका दाखय,
उतार समसीर वर्ल्ड सोमसा सांगता पहिले दाखय First you show me, पहिले दाखय then I'll believe. त्याच्या हांव सत मानता त्याच्या उपरांत And the Bible says, पण पवित्र पुस्तक सांगता first you believe, पहिले सत मान then I will show you. ताच्या उपरांत तो तुका पळोवंक मेळटा. Which one are you? आमी कोण जावन आसा Mother and son, mother. कोण जावन आसाय आवय First let me see, then believe, or first believe and then see. पहिले पळय येता मागीर फात येताय की पूण पळय नासतना फात येताय पहिले ऐका ना पहिले पळयचे गे ती अशीच होया. आ साइन लँग्वेज Now do you feel like that you it is you up to this distance? So first you want to see, or first you follow the instruction? पहिले पळोवंक जाय की पहिले इन्स्ट्रक्शन या सूचना पळोवंक जाय पळ फर्स्ट Only when you follow the instruction, केदळा पहिले तुम्ही सूचना पळटात and first is take off that stone, पहिले मेट जावन आसा तुमचो पातोर काडूंक आसा and then you will see the manifestation. आनी तेन्ना मात तुमकां पळोवंक मेळटलें. And all our life we have lived on what? येदोळ म्हणसर खंयच्या नमन्याचें जिवीत येयलें हांव First remove the stone, or first give me a miracle, then I will remove the stone. पहिले अद्भुत दी म्हणलें की मागीर पातोर काडटा म्हणलें की या पहिले पातोर काडटा म्हणलें की खंयचे पहिले अद्भुत पळयता मागीर पातोर काडटा तशें जायना पहिले पातोर काडीचे त्या दाळा पळोवंक मेळटा. Let's go to John 11:44. जोसो 11 अध्याय I am getting 40 what I'm saying today. हांव कितें सांगून आसा तुमकां समजून आसा. So the first thing before you go and ask God for a miracle, ते देखून just see what are the stones that are blocking your way and follow those instructions. And one of the first stone is unforgiveness and bitterness. केदळा तुम्ही देवा लागीं वचून अद्भुत मागतात पहिले तुमचो पातोर तुम्ही काडूंक आसा ते पयलो पातोर जावन आसा नाबोगसाणे आनी कोटसाण. Hallelujah. हालेलुया. And Jesus said to Lazarus, come out, after the stone was removed. आता पातोर काडल्या उपरांत जेजून म्हणलें लाजरस भायर ये. And he that was bound आनी ताका came forth. आनी ताचे हात आनी पाय फळी आनी रवडायल्ले. He that was dead came forth, bound hand and foot with grave clothes, and his face was bound with a napkin. Jesus said unto them, loose him and let him go. मेल्लो मनीस भायर येयलो ताचे हात पाय फळी आनी रवडायले आनी ताचे मुखां मोड लेसान गुटलायले. जेजू म्हणालो ताका सोडया तो वचो. And this is what happens in our life. हे आमच्या जिवितांत अशें जाता. We were dead to sin, आमी पातकाक मेल्याव and in that death to sin, we continue to live the old life. आमी त्या पातका मेल्याव जाल्यार आमचे आदले जिवीतच आमी जिवन आसाव. With the sin nature, we lived a very, very selfish life. त्या पातकाचो स्वभाव आसल्यावरूय स्वार्थी जिवन आमी जियेल्याव. But a day came पूण एक दीस आयलो when the gospel was preached to you, and for the first time, केदळा पयले पोटी बरी खबर तुमकां परगट केली. you made the decision to believe and pay attention to the gospel. तुम्ही एक निर्धार घेतलो ते कितें सांगतात ते सत मानूंक. And that very moment, त्याच घडये तुम्ही the Spirit of God gave us a new birth, देवाच्या आत्म्यान तुमकां नवे जिवी दिले. and what was dead received life, कितें मेल्ले आतां ताका परत जीव आयलो. and we became alive in Christ Jesus. आमी जेजू क्रिस्तांत जिवंत उठल्याव. But the hand and feet were bound with grave clothes.
आणि आमचे हात आणि पाय तांणी रवडायले and even the face was bound with a napkin. आणि तितलेच नाही तोंडी लेसान गुटलायले. What does that mean? ताचो अर्थ कितें? We definitely received a new birth. खंडीत जावन हांवें नवे जल्म आमी स्वीकार केला. We definitely came out of the doom. आमी त्या पोंडांतल्यान आमी भायर आयल्या. We received a new life. आमी नवे जिवीत आपणायला. But पूण we were still bound with all the old things that we carried before we were born again. आमकां आनी कितें रवडायला कितें आदी आसले तातूंतूच आमी आनी कितें रवड घालून आमकां दवरला. Can I give you some examples? हांव तुमकां थोडे दाखले दिजे की That how we received the new life Kasha- and we were still bound with the old things. कशें आमी नवे जिवीत आपणायल्या जाल्यारय आनी की आमी आदल्या थोड्या संगतींनी आसात म्हणून. So write down what are the old things. पळया बरया कितें जावन आसात ते आदल्यो संगत्यो. People receive new life. लोक स्वीकार करता नवे जिवीत. People receive new life from Christ. जेजू क्रिस्तान नवे जिवीत आपणायता Yet जाल्यारय they carry old mentalities. जायते तेंची चिंताप आदलेच आसा या पोरनेच आसा. Yet they carry old mentalities. तांचे चिंताप आदलेस या पोरनेस आसा पयलेचेच. That is shame, ते जावन आसा लज, fear, भिरांत या बे, bitterness, कोटसाण, addictions, एडिक्शन, गुलाम एडिक्शन, एडिक्शन गुलाम सवयो, गुलामपणाचे सवयो, condemnation. गुण्यांकार मनोभाव. And Jesus said to the people, आणि जेजू लोकांक म्हणालो lose him सोडया and let him go. आणि ताका वसोंक सोडा. That means तसो अर्थ Lazarus received resurrected life, लाजारान पुनर्जीवनपण आपणायले. but पूण he was still bound. ताका बांदून घाल्ले. That means तसो अर्थ transformation in his life जिविताचे रूपांतर बदलावान had still to take place. एदोळसो Transformation in his life still had to take place. आनी की जावंक नातले. रायट जावंक नातले जाल्यारय ताचे जिविताचे बदलावान आनी की जायनातले जावंक नातले. He had received new life, ताणे नवे जिवीत आपणायले. but he was still wrapped up in grave clothes. जाल्यारय त्या फोंड्याच्या वस्तुरांनी ताका रवडायले. Can this happen to us? हेच बरी आमच्या जिवितांत जाता की Can this happen to us? आमच्या जिवितांत अशें जाता की What do you think about yourself? कितें तुमी तुमच्या विशयान चिंतात? Uma, you have received new life. तुका नवे जिवीत मेळ्ळा. How many years back? कितले वर्सां पयले? Many years back. जायते वर्सां आदी Might be 20 years back. जावंक पुरो 20 वर्सां आदी. Still, do you think the grave clothes are still bound? आनी की ते फोंडांतले वस्तूर आसात बांदून आसा. You can take the mic, no problem. Yeah, brother, we were taught about Jesus in my previous, since 20 years. But as I said, my intention was only to get things from Jesus. That was my intention. That's what I thought, because everybody would go for that purpose. I thought like that. And 20 years It was ago? supposed to be like that. That's what I thought. We just go to get things, and and my life would go ahead. You see? So you never had relationship with Jesus? Not at all. Because I never thought I should have a relationship with Jesus. Only go, listen to the word, feel happy.
and get the blessings, and you got it for 20 years. Yes, I continued. I mean, Then the blessing suddenly stopped. my God, there was such an attack I can't describe 5 years ago. Very great attack. And it continued until finally I came to your retreat in January 24, first time. And suddenly I saw some change. I could eat food. You know, and What did she say? Suddenly there was some change, transformation. And Okay. I could eat. Food. Somebody might be saying, if I get money, I will be peaceful and comfortable. थोडी सांगतात म्हजे लागीं पयशे असल्यार दुकान असल्यार हांव एकदम आराम या कम्फर्टेबल आसा म्हूण She has got no problem with money. पूण तिका कांय पयशाची कांय समस्या ना. But to eat one time meal was a big miracle. जर तर एक पटी तिका जेवचे Yes, yes. जाल्यार ते एक व्हडलें एक अद्भुत जावन आसलें. एक पटी One time to get sleep is a big miracle. एक Yeah. पटी न्हीद पडायचे जाल्यार ते एक व्हडलें एक अद्भुत जावन आसलें. One time without pain is a big miracle. एक घडी Yes, दूख yes. नासतना आसाचे जाल्यार ते एक व्हडलें अद्भुत जायचे आसलें. So many things were there. जायत्यो Yeah, संगती yeah. असल्यो. And all these years, what was her relationship with Jesus? इतले वर्सां जावन जेजूस सांगता संबंध कसो आसलो. Come to Jesus and get your problem solved. जेजू थंय Yeah. ये तुजे समस्या परिहार करून वचू. But the sudden attack. 20 years came, 20 years went. 20 Yeah. वर्सां आयली, 20 वर्सां गेली. But then ताचे उपरांत storms began to increase. Yes, वादळ yes. चडून आयली. Yes, And uncontrollable. she doesn't know how to deal with those आता storms. ताका कळीत ना या वादळाक कशें हांवें फुड करचें म्हणून. So she came with a brilliant idea. तिका आतां बरी एक उपाय मेळ्ळो. She can tell people to pray for her. अरे एका लोका लागीं म्हणलें म्हजे Absolutely. बसत मागा That was the only resort. And then send money on online. आनी ऑनलायनार पयशे धाडटाली. Because you prayed, no? तूं एक मागलाय न्ही. She would try to purchase कित्याक a ती healing ती by भलायकी sending money online कितें because you prayed for Desperation. me. कित्याक तुवें मागल्या वरी तुका भलायकी मेळ्ळ्या त्या देखून पयशांनी ती भलायकी काण गेली. Absolutely. Doctors could not cure. Best of doctors. So Yes. to eat one meal जर तर एक जेवण जेयचे तर is a big miracle. व्हडलें अद्भुत तिच्या जिवितांत. Money is there. पूण पयशे आसात. With that money I can buy many things. पूण त्या पयशा वरी जायत्यो वस्तू हांवें काडूंक जाता. But I can't eat one meal without a problem. पूण जाल्यार ही समस्या नासतना सारकी करता एक Absolutely. जेवण जेवंक जायनाटलें. Knows Jesus from 20 years. कित्याक जेजू विशयान 20 वर्सां जावन कळीत आसा. So 20 years she was moving with grave clothes. 20 वर्सां जावन त्या फोंडाच्या वस्तूरांनी तुका रेवट घाला. And even the face was bound with a napkin that when she opens her mouth, she only speaks problems and problems and problems and problems till very recently. And this is the first time, because I told her, this can continue till you die, but you will not get healed because you are not ready to put it into practice, the instructions. कित्याक तोंडा वयर लेस घाल्या तरी केदाळाय उलयतना समस्येत उलोवन आसली. So in Goa, I said to her, तर हांवें साका सांगलें जर तूं प्रॅक्टीस करिनाय जाल्यार शिकले तूं असल्या बरीत आसतलें नासाच्या वाटेन येतली. she always wants a chair with an armrest. गोवांत आसतना तिका एक No, आर्मचेर everywhere. खंय येताना आर्मचेर जाय आसली बसूंक. Because without that she cannot sit because of her medical reports what the doctor had told her. कितल्या मेडिकल रिपोर्टा प्रमाणे डॉक्टरान Absolutely. कितें I सांगल्या even प्रमाणे asked my ते चेअर doctor, नासतना तिका why is बसूंक it like this? जायनाटलें. Everybody sits on this chair. Only I can't sit. He's saying because you have arthritis, you have this, you have that, you have osteoporosis. I said, so nobody else has And what else you got? bone issues, osteoporosis, arthritis. Report is the latest report is there. So whenever the word of God is preached, she will bring her report and say, I am suffering because of this report. केदाळा देवाचे उतार प्रगट जाताले केदाळा शी सांगताले तिचो रिपोर्ट हाडून दाखयताली. I am really fed up. हे आयकोन एक पुरो जावन गेल्ले. Every retreat the same story. कित्याक घरी एका रितीर तेच काणी जावन आसली. And So- first time I'm sitting on this chair, my God, it was, Okay. I can't describe. So in Goa, त्या गोवांत I told one brother who is in charge of the gate, एक इंचार्ज असलो भाऊ हांवें ताचे लागीं सांगलें tomorrow break the chair, do whatever you want. This armchair should not be in the room.
हे चेअर तुका किती जाय कशें काय जाल्यार मोड घाल पूण ह्या जाग्यार असो नजो फाल्यां चेअर ते. So when she came the next morning, आणि दुसऱ्या सकाळी ती आयली there was no chair. ते पळयतना ते चेअर I ना. was in two And minds. when there was Should no I go chair, back to she wanted Bombay? to go back to Bombay. Really? चेअर नटल्या ती I was पाटी thinking बॉम्बे what to do चिंतले now. I don't want to suffer. म्हाका काही समस्या नटले. These people don't understand. They feel it's a joke. त्यांनी लोक कळीत नटले ते चिंता Nobody understands my pain. कित्याक घरी It's पुन्हा true, एक it's इथं true. पुन्हा Even एक Jesus doesn't understand my pain because he never had pain. जेजूक समेत कळीत ना म्हणजे दुःख कित्याक ताका दुःख सेवना. So some people who are compassionate to her, explain to her, कोणे तिचे you will have to fight to follow the instruction, and only when you follow the instruction, you will see the miracle. If you do not follow the instruction, don't ever expect a miracle. कोणी Yeah, I थोड्या was थोड्या told that. बिरमोत I असल्याने would have तिचे gone back लागी to सांगले Bombay. But thanks to Sister Anisha and others, they told And me never no, thanks no, to no. me. Well, I was the one who put that pressure. So for her, I'm a devil. Because he's the one who's causing pain. Praise God, doesn't matter. Ah. And today is the, I think, Fifth day. fifth day. From Fifth day she's sitting on the chair. आज त्या दिसा जावन 500 दीस आज ती खाली चेअरान बसून आसा. Yeah. And now she's eating food. आता जेवता Yes. खाता Since since some months. Others every month, ambulance bulao. एका महिन्यार ॲम्ब्युलन्साक कॉल करचे. And the doctors are also happy. This is because of stress. कित्याक डॉक्टरांची बारी खुशी येताना 2-2.5 लाखाचे बिल जातात काही तर खुश जावचो ना. हांवें चिंतलें हांव सुद्दां एक हॉस्पिटल घालता तिच्या खातीरच. खाली सर स्ट्रेस आनी न्हीद होवंक जाय. लहान क्लिनिक ओपन केल्यावर 2-2.5 लाखाचे बिल जाता. Don't understand Konkani. ना this is not for you, this is not for you. एक लहान क्लिनिक घालून एक बेड दवरले जाले. हां तूंय चालू कर. तू मुझे टू कॉम्पिटिशन. Hey, don't go to his hospital and come to my hospital. लोकांचो मैं उठून गेलो. Brother, it's 5:30, no? Listening to your testimony, they got up and went. You should not. मेरा कस्टमर लोग जा रहा है यार. Everything because of me. Now I'm to be blamed for that also. Okay, all are leaving. So what I'm trying to say is, हांव कितें सांग खुशी व्हरता म्हणल्यार if she's not going to follow instructions, जर तर ती इन्स्ट्रक्शन सूचना पाळेना she will continue to do the same and expect miracle and it will not come. कितें आसा तेच करनासल्यार तिच्या जिवितांत ते अद्भुत पळोवंक साध्य ना. So when you're following the instruction, it will not be comfortable, it will not be easy, but you abide in Christ, He will give the power to follow the instruction. केदळा तू नियम इन्स्ट्रक्शन पाळटाय तितले सुलभ ना. केदळा तू ताच्या एक कोटा नासताय तेदळा तुका ताच्या शक्तीन पळोवंक जाता. ताच्या वरवीं ते बरेपण पळोवंक जाता. Is that clear? इतले समजाले. Now for example, this uncle, पळया तो आमचो अंकल I don't know from how many years he's taking that cane, म्हाका कळीत ना कितले वर्सां जावन ते बेत काले काडून आसलो. but now he has to fight. तो आतां झुजून आसा. No, he has to fight ताणें आतां झुजूंक आसा. every day. सदांनीत He has to do certain exercises. थोडे ताणें अभ्यास करूंक आसात. That even if it is paining, he has to stand. तू इतले दूख असल्यार ताणें नीट उबो रावंक आसा. And he has to tell Jesus, I am healed in your name. कित्याक ताणें सांगितलें जेजू तुज्या नांवान हांव बरो जाला. Jesus, by your wounds, I am completely healed. जेजू तुज्या गायांनी हांव संपूर्ण गुण जाला. Jesus, in your name, I am walking. जेजू तुज्या नांवान हांव चलून आसा. Jesus, I am completely set free. म्हाका संपूर्ण सुटका मेळ्ळ्या जेजू तुज्या नांवान. Okal bai, aikale. No rexike. Munung. सांगूंक ऐकाता कितें करता.
ओट्टू मेळणं हात धन मागणे केल्यार 2 जण ओट्टू मेळताना स्वर्गेचो बाप करता. सांगाता मेळून 2 जण एका मनान मागताना विगी पळोवंक मेळटा बरेपण. काजू जाताना हात धरले नाही, आताही हात धर. सिरियस. चिंतूंक पडली काजा जाताना धरला गी आज. ती असताना कळना. यांतून सगळे कमेंट्स देऊन फटाफट जाता. बायबल इसताना कोणाक माहीत करू नका. दिवाळीक येताना नीट उभे राहूंक जाय. हा नेक्स्ट दीपावली घेता गी त्याला नीट मिलिटरी बी रिसला जागी. बट डू यू नो ऑनेस्टली बोथ ऑफ देम आर प्रीचर्स. दोघी शिकवणदार बोथ ऑफ देम विल राईट नोट्स बरयतात नोट्स. and they will call their daughter ते दुव आसा दुवे कॉल करतात. and both will give them notes. They will share their notes for 1 hour. कितलो 1 घंटो एका दुवे ते डिस्कस करतात. New Zealand. न्यूझीलैंड Every Friday they come. एरिया का शुक्रवार येतात. पण आता नेक्स्ट एक हप्तो दिवसून सोड तुझ्या उपरांत आयला केन कान येऊन पाठीतात. तो सांगता एक पटी हांव पोस्ट मास्टर आसलो तेन्ना तूं म्हाका मेळटलो तर तुका दाखयतलो. एक पोस्टाचे लेटर तुझ्या घरा येतातले. आता हांव रिटायर जाला म्हणून चल. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. So write down some important points. You know, we are born again. गरजेचं सांगतोय मी बरी See, why I'm saying this? Even though you are born again, जाऊन पुरो आम्ही नव्यान जल्माल्या even though you have Spirit of God in you, देवाचो आत्मा आमच्या भितर आसा still we are living a defeated life. जाल्यार आम्ही सलवनाचे जीवन आसा. So let us see how God, Jesus is teaching in this passage through Lazarus, how the grave clothes has to go out of our life to experience the victory. कशें आसा आमकां जेजू शिकयता या पॅसेजेंत या भागांत. So write down, a person can receive new life from Christ. एक व्यक्ती A जेजू person can receive new life from Christ. एक व्यक्ती जेजू तावन नवे जिवीत आपणायता या घेता. A person can receive new life from Christ. जेजू क्रिस्त तावन एक नवे जीवन आपणावंक शकता या आपणायता. Yet जाल्यार still carry old patterns. जायते आदलेस Yet विषयी still carry old patterns, आदलेच विषय या संगत्यो काण घेवन आसता. mindsets ताचे मनाचे चिंताप and bondages आणि ती बंदड for a season. त्या काळा त्या वेळारी. When you are writing, you will realize that so many things we are carrying, even though we have got a new life, even though we have got the Spirit of God residing inside of us. हे बरयतना आमकां जाणा जाता आमी नव्यान जल्माल्यारी आमचे ते देवाचो आत्मा असल्यारी हरी एक तराची आनीकी आमकां उगडापे जातात कितें पर आमच्या जिवितान आदल्यो संगत्यो. First point, पयल्यो विशयी Lazarus was alive, लाजारस alive, जिवंत जालो जिवंत आसलो एलायव but not fully, संपूर्णपणी न्ही but not yet fully free. लाजारस जिवंतपण जाल्यारी तो संपूर्णपणी but not yet fully free. संपूर्णपणी ताका सुटका मेळोंक नातली. These are all important points in a new life. हे कित्याक आमच्या नव्या जिविताक हे गरजेचे संगत्यो जावन आसात.
Jesus raised Lazarus first. No, this is a continuation. जेजू Jesus raised Lazarus first, जेजूनु लाजाराक पहिले उठयले but पूण freedom from grave clothes, freedom from grave clothes came afterwards. ಪೊಣದವನು सोनाच्या वस्त्रादवनु सुटका उपरांत आयली वय 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 सणाची वस्त्र कंचे वस्त्र सणाची वस्त्र सणाची वस्त्र रवडायली वस्त्र दिले आता फळी कंचे वस्त्र फळी आणि रवडायले पहिले पाय ऐकताना सन्नाचे पाय फळी आणि रवडायले फळी 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 आणि सणा सणाची वस्त्र सणाची ते जिजूची सणाची वस्त्र दिल्यात पण हेतून फळी आणि रवडायला दिला म्हाका ऐकता सन्ना इडली सणा सणा ऐकता ऐकूना सणाची लाईफ केम इन्स्टंटली. जीवित तक्षणच आयले गडियन आयले तक्षण गडियन लाईफ आयले केम इन्स्टंटली. गडियन जीवित आयले अनरॅपिंग आणि रवड आयले अनरॅपिंग आणि रवड आयले comes progressively. प्रोग्रेस Unwrapping comes progressively. सोडयले गे रॅप रॅप अनरॅप म्हणले गे सॉरी सोडयले प्रोग्रेसली म्हळ्यार कट कोंकणीर काय म्हणतात प्रोग्रेसली There are all of us seated here. प्रोग्रेस All of us seated here believe in Jesus. आम्ही हांगा अरी एकली बसल्या हांव जेजूक सत मानता All of us have the Spirit of God in us. कित्याक देवाचो आत्मा आमच्या भितर आसा All of us have a new life in us. हरी एकले ते नवे जिवीत आसा But not all of us are unwrapped of the grave clothes, and unless that grave clothes go, you will never experience total freedom. आणि की आमकां रेवडाय आणि की थोड्यांचे रेवडायलेले काडूना केदनमसर काडूना आमकां ते बरेपण पळोवंक जायना नवे जिवीत आपणावंक जायना. When a person comes to Jesus, केदळा एक व्यक्ती जेजू थंय येता when a person comes to Jesus, केदळा एक व्यक्ती जेजू थंय येता his spirit is made alive. ताचे तसो आत्मो नवो जाता या जिवन जाता गी नवो गी नवो जिवन तसो आत्मो जिवन जाता. They are forgiven. तांकां बक्षाने मेळटा They belong to God. ते देवाचे जावन असतात But पूण their soul पूण तांचो प्राण या सोल and mind आणि मन still carry, their soul and mind still carry तांचे मन old grave clothes. आणि की तांच्या मनांत आदल्यास फोंडांत असली वस्त्र असतात. What about you? फोंडांत रेवडायली वस्त्र असतात मनांत. स्लोली स्लोली. So now you understand why you are not experiencing the freedom? आता कळी जालें की कित्याक तुजी सुटका अनुभव करिना म्हणून. Why people are not experiencing the freedom? कित्याक लोक सुटका ती अनुभव करिनात. Why people are still in bondage? कित्याक आनी कितें बंदटेंत आसात. Why still people think that a snake is following them? कित्याक आनी की तो सोरोप आमच्या फाटल्यान येता म्हणून कित्याक चिंतून आसात. Because that has to be unwrapped. कित्याक तांणी आनी की ते सोडोवंक आसा. The wrong thinking has to be unwrapped. कित्याक ते सूख चिंता पो सोडोवंक आसा. For example, somebody hurts you. उदाहरणाक कोणें तुमकां दुखयलें. What happens with that hurt? त्या दुखी वरवीं कितें जाता तुमकां. Does your emotions start getting triggered?
तुमच्या भावांना ते बादाक पडटा उठतात. And the moment your emotions started triggering, are the grave clothes still wrapping you? भावांना तुमच्या लागीं उलयतना कालेर जाता, तुम्ही रवड घालतात की रवड सोडितात. But the moment you start saying, Lord, no matter what happens, I choose to forgive this person. With the 10,000 talents that you have given me, out of that I am ready to forgive this person. त्याच घडी तुम्ही सांगतात कितेंय कालेय जावन हांव तयार आसा, तुवें म्हाका करोडांनी बक्षिलाय, त्या व्हडल्या करोडांनी बक्षिसांनी वरवीं हांव त्या व्यक्तीक बक्षिता म्हणल्यार तुमी नव्या जिविताच्या वाटेन आसात. So you have received your new life. ते जाल्यार तुमी तुमचे नवे जिवीत Satan has used somebody to wrap you with grave clothes. कित्याक परत तो सैतान काले करता, तेच रेवड घालूंक पळयता फोंडाच्या वस्त्रांनी. But you are keeping yourself free because you are making the decision to continue to forgive and forgive and forgive. कित्याक तुमी तो निर्धार केला ते एका व्यक्तीक बक्षूंक. So Jaya, do you feel the freedom? Are you happy now with the retreat? Very much happy. Because now you understand the system and you follow the system. Then when I meet you in Diwali, might be, or somewhere, you'll be saying, I'd come for the retreat, I heard the instruction, I carried out that instruction, and now I want to say, not only I'm blessed, my baby is blessed, we are all blessed, the family is blessed, the finances are blessed, everything is blessed, because we learnt to unwrap the grave clothes and we are free. Boy or a girl? Do you know this boy and a girl? Let me give you an example. हांव तुमकां एक उदाहरण दिता. A real testimony. हे जाल्ले घडीत साक्ष एक. One of my friend, एकलो म्हजो इश्ट, he was working abroad, तो भायल्या गांवार काम करतालो, very much in the word of God, तो देवाच्या उतांत आसलो. and for 3 years consequently, 3 वर्सां निरंतर in the company, त्या कंपनींत he got the award for the best working, best productivity and everything. He got 3 years continuously. त्या कंपनींत 3 वर्सां बरे वावर केलो म्हणल्यार ताका बिरोध आसले. He got an award. अवॉर्ड वय बिरोध अवॉर्ड Kale? बिरोध बिरोध Virod, I heard Virod. बीबी So what all word? काही तो नाट्य तू हे सगळे words. आम्ही कधी ऐकूंकच ना. काले म्हणे सांगितले नाही वर्ड येतात एक वयतच मग So now you tell me, when he's getting 3 years continuous awards, केदाळा ताका 3 वर्सां निरंतर ते अवॉर्ड मेळ्ळे. will there be some people who are jealous of him? तेन्ना थोडीशी व्यक्ती ताच्या वयर मोसरान आसूंक सादी आसा गी. In the 4th year, he was accused of a crime. पूण 4थ्या वर्सा कितें जाल्या वेळार ताच्या भितर एक दुर्सोणी आयली चूक And they केल्ल्या खातीर. accused him of a crime and he was treated very, very badly. इतल्या वरी ताका मस्तो काय म्हणटात एक वायट चूक वायट रितीन पळयले लोकांनी. He was innocent तो एक निरपराधी जावन आसलो, and he was accused. ताचे वयर अपराध घाल्लो. So he got so much in his mind पूण ताणें हे सड मोतीन कान गेले that even in his house he would check everything, turn everything to see if there are any cameras put in his house. तितले घरान इतले मनान ताणें कान गेली ताच्या घरांनी पळयले काय म्हणी कारण कोणी कॅमेरा घाल्यात की म्हणून. When he would drive, he would think that one car is following him. तो केदार ड्राईव्ह करताना ताच्या मनान ते जाल्यार कोणी म्हाका फाटल्यान फॉलो करनासात. And when he would go to the office, केदार तो ऑफिसाक येतलो, he would be asked to sit in one chair and nobody is supposed to talk to him and he's going to sit there till evening and then go home. एका चेअरार बसाचे असले कोणी ताच्या लागीं उलोवंक नजरले सकाळी येवन सांजेर मसो बसून मागीर घरा वचचे असले. This person went crazy. तो मस्तो क्रेजी जालो. He came to India काले तो पार्टी गावाक आयलो. and he's from Goa, तो गोंयचो. and his wife said आनी ताची बायल म्हणाली that his mind is not okay, कित्याक ताचें मन सारकें ना. so they are going to admit him in the hospital for psychiatric treatment. कित्याक मनाची भलायकी सारकी नासल्या वरवीं ताका चिकित्साक आपण व्हेलें ओरिजे. So I told the wife,
आणि आम्ही त्या बाईलेक सांगले The problem is not with that. पूर्ण समस्या ते नाही. The problem is that he has taken that wound very deeply. कितें म्हळ्यार ताणें कितें जाला ते मस्त गुंडायेन खाण गेला. I want to leave right now from Bangalore. Tomorrow morning I'll reach Goa. हांव हांगा धांवन पल्या गोवा पावता And I'm going to kidnap him. हांव ताका किडनॅप करता. But I'm telling you, he's with me. पूण एक सांगता तो म्हज्या सांगात आसतलो. So you don't have to tell anybody where he is. त्या देखून तुवें कोणाय की कितें सांगची गरज ना. If there is a police complaint, you can tell them that this brother has taken him, I don't know where. पूण तुवें सांगितलें कोणी म्हणी कंप्लेंट केल्यार त्या ब्रदरान व्हेला पूण खंय व्हेला म्हूण म्हाका कळीत ना. So he was supposed to be admitted in the hospital. ताका एडमिट करूंक आसलें हॉस्पिटलांत. So early morning I went to his house, हांव सकाळीं ताच्या घरा गेलो. put him in the car, कारांत गेलें. and nobody knows where he went. कोणाय की कळीत ना तो खंय गेला. But they know that he came with me, that much they know. पूण एकच कळीत आसा म्हज्या सांगाता गेला म्हूण. And I brought him to Bangalore to my house. कित्याक बँगलोर हांवें म्हज्या घरा आपोवन हाडलो. And I would talk to him and pray with him. हांवें ताचे कडेन उलयलो आनी ताचे पासून मागलें. Now he also used to preach the word. तोय देवाचे उतार परगटतलो. And no matter how many times I speak, कितले फावटी हांव ताचे लागीं उलयला. he would come and speak the same thing again to me. परत परत तेच विशय तो सांगतलो. By now I got fed up. हे आयकोन म्हाकाय पुरो जालें. Then I said, Lord, what do I do? आतां हांवें स्वामी लागीं म्हणलें स्वामी हांवें कितें करीचें. So I asked him, brother, tell me one thing. Supposing you are driving a car and it starts raining. पळया चिंत्या आतां तूं कार ड्राईव्ह करून आसाय त्याला पावस आयलो. What would you do? तूं कितें करताय. You'll stop the car? तूं कार रावयताय की. He said, it's a simple answer. I'll on the wiper and I'll drive. सिंपल खाली वायफार ऑन केलें जाल्यार मागीर ड्राईव्ह केलें जालें. But does it mean when the wiper is on, the rain stops? ताचो अर्थ वायफार ऑन आसतना पावस रावता की. No. The rain will come, but the wiper is on, no? पूण पावस येतलो पूण वायफार ऑन आसा न्ही. सो कितें ताका The wiper goes continuously on. कित्याक And वायफार that's why the glass becomes clean and I can see it and I will drive. वायफार ते ऑन आसल्यावर कितें जाता म्हळ्यार क्लास नितळ जाता ताचे वरी म्हाका पळोवंक जाता म्हाका ड्राईव्ह करूंक जाता. So why don't you do the same? तूं कित्याक तेच प्रमाणे करिनाय. You make the wiper your word of God वायफार and keep on rubbing your mind when you get those negative thoughts. वायफार म्हळ्यार देवाचे उतार ते काणून तुजे मनांत असले चिंता घसोवन तो राव ऑन कर न्हू वायफार. Still things did not work. ते सॉरी Still the things did not जाल्यार work. ते खंयचेय काम करूं ना. Then I asked, Lord, what do I do? आतां हांवें कितें करचें सोम्या. He said, go and ask him. तूं ताचे लागीं वचून विचार. He doesn't have mustache. ताका हांगा येना खाली मिशनात. He's a clean shaved man. तो क्लीन शेव करतलो. So I went and said, like him. आतां म्हणजे बरी आनी ब्रदरा बरी. I said, you look like a girl, man. हांवें सांगलें तूं चेडू बरी दिसताय. You're a girl, no? तूं चेडू न्ही गी. Hey, you're a girl, no? तूं चेडू न्ही गी. She said, what are you talking? I'm a boy. तूं खाले उलयताय हांव चेडो. You're a girl. ना तूं चेडू. You're a girl. तूं चेडू. You're a girl. तूं चेडू. And we started, I said, girl, and he started saying, boy. अशें उलोवंक सुरू केलें हांवें चेडू म्हणटा ना हांव चेडो म्हणटालो तूं. So I said, if you are so sure you're a boy, जर तर हांवें विचारलें जर तुका खंडीत कळीत आसा तूं चेडो म्हणून why are you not sure about the word of God? तुका कित्याक देवाच्या उतरांत ती खात्री ना. Every time the devil tells you lie, केदळा एक पटी सैतान तो फट मारता. if you can believe you're a boy, then you can also believe this word of God is true. तू कशें तूं चेडो म्हण सत मानता ये उतारी सत म्हण पातये. So sir, he became little mild. तेदळा सडनली कितें ताका जालें मनांत. So I told the wife, हांवें बायलेक सांगलें is much more in control than what he was before. पयल्याच्या की आतां इल्लो तो नियंत्रणार आसा. So I'm taking him to Goa. त्या देखून हांव गोवा कापून व्हरता. Don't keep him in Goa. ताका ती थंय दवरिना गोवांत. The family will put him back into the psychiatric ward. कित्याक कुटुंबाच्यानी चिंतले परत ताका हॉस्पिटलाक घालचें म्हणून. I'm surely my brother, I'll lose my brother. कित्याक अशें केल्यार खंडीत जावन म्हज्या भावाक हांव वगडायता. So you book his flight back to
the Gulf. परत त्याने बुक केले फ्लाईट गल्फाचे. And I came to Bangalore. हांव मँगलोर आयलो. Can you believe he comes to the airport but doesn't go inside the gate and doesn't board the flight twice? तुम्ही पाती येता की तो एअरपोर्टा लागी आयलो पण भितर वसना दोन पटी अशें जालें. Direct flight from Goa to the Gulf. गोवा डायरेक्ट फ्लाईट असले गल्फ कंट्रीक. Third time they got fed up and they booked another flight, but it was on a transit to Bombay. तिसऱ्या पटी त्यांनी फ्लाईट बुक केले पण ते बॉम्बे थ्रू येताले. So I told my friend he is going to land in Bombay. Just see that you take him and put him inside the airport. हांवें काही बॉम्बे काही पळयल्यार हांवें सांगलें ताका बेगी वचून एअरपोर्टा भितर वचून घाला म्हणलें. So from domestic he put him in the international, डोमेस्टीक जावन इंटरनॅशनल गेले. and somehow he reached home. कशेंय ताच्या घरा पावलो. So I told the wife and the children, आनी भुरग्यांक आनी बायलेक सांगलें if he keeps asking a question, जर तर तुम्ही सवाला इसान असल्यार. I told the wife, हांवें सांगलें बायलेक you ask him now, तू आतां इसार are you a boy or a girl? तू चेडो की चेडू. Imagine it is how difficult for a wife to ask, are you a boy or a girl? कशें तुम्ही समजून कानी त्या परिस्थिती कशी आसा तिची. She said, if that is going to solve the problem, I will ask him. जर तर ताच्या जिवितांत ते समस्या परिहार करता जाल्यार हांव ते इसारता म्हणली. The children, by the time he came home, the living room, the bedroom, the kitchen, the bathroom, the toilet, everywhere they put scriptures after scriptures. हरी एका तांच्या घरांनी डायनिंग रूम किचन हरी So एक many. उतार जायती उतरां तांणी घाली. Wherever he turns, there is only scripture. काही देवाचे उतार दिसता. And if you had to question the scripture, जर तर तो Dad, are you a boy or a girl? ते काही जर तर त्या उतराक तो काय मिनी क्वेश्चन सवाल करताला तांणी सर तू चेडो की चेडू. Can you believe that one line, you're a boy or a girl, got him out of depression, and today is preaching the word of God. तुम्ही पाहत येतात की ते खाली एक उतार चेडो की चेडू ताचे ते उतरा उर्वी तो डिप्रेशन भायर येयलो आज तो देवाचे उतार प्रगट करन आसा. चाय का टाइम हो गया क्या? झाले की ना चहा? अच्छा हांवें इसरल्यारच च्या मेळटा. ओके. ही बरी मनशां. 9 वरां मातसो इसरना जाल्यार 9 वरां मातसो च्या ना. Hallelujah. Hallelujah. Just son, come here. हे पता Can we all stand and we'll pray for this boy? सकड आमी वयर उबे रावया या भुरग्या पासत आमी मागया. Now listen carefully. दयाकन गमांची दिवन ऐका. This brother, ओ भाऊ go slow. This brother ओ भाऊ was, not is, was suffering from cancer. पहिले कॅन्सरांत ओळवून आसलो पहिले आता नाही पहिले. But now, by the wounds of Jesus, जेजूच्या गायांनी गायावरवी हांव बरो जाला. जेजूच्या गायांनी हांव गुण जाला. गुण झाला का नाही? गुण जाऊन चार असा जाला. झाला. प्रेज गॉड. So that is his confession of faith. हे जाऊन आसा ताची भावार्थाची उसारणी. And I want you to agree with him that what he just confessed. माका तुम्ही हरी एकल्यानी तो किती उसारता ताका तुम्ही एग्री जायचे. Loving Father, we come before you listening to the word of God. The anointing of the Holy Spirit is here. मगळ बाप्पा आम्ही तुका अर्गां दिता हांव तुजे उतार ऐकात पणान पळयतात म्हज्या सक्तीन. Thank you for the power and authority that you have given us. कित्याक तुवें आमकां दिलाय अधिकार आनी पदवी ह्या पासून अर्गां दिता हांव. Lord Jesus, you said have faith in God. सोमिया जेजू तुवें सांगले देवा दवरा. That means have the God kind of faith. ताचो अर्थ देवा सारखे स्वभावार्थ. So we have the God kind of faith in us, Lord. कित्याक आमचे ते देवा सारखे स्वभावार्थ आसा सोमिया. And in the name of Jesus, आनी जेजूच्या नांवान I speak हांव उलयतां. in Jesus' name जेजूच्या नांवान to every spirit of infirmity हरी एक पिड्याच्या आत्म्याक in his body ताच्या कुडींत आसल्या be uprooted from the root मुळांतान उमटोन and go and be planted into the sea. आनी हांगातान मुळांतान उमटोन दर्यांत वचून पडोवन आसा म्हणून. I do not doubt in my heart, म्हज्या काळजांत हांव दुबावन आसतना but I believe हांव सत मानता what I just said. कितें हांवें सांगलां It is done. येदळसो जाला. It is finished. येदळसो मुक्त जाला. And the child is completely set free. ओ भुरगो संपूर्ण गुण जाला. Lord Jesus, सोमिया जेजू as he confessed, केदाळा ओ उतारता
by the wounds of Jesus he is healed. जेजूच्या गायनी बरो जाला म्हणून We also believe by the wounds of Jesus he is healed. आम्ही सत म्हणता तो तुझ्या गायनी संपूर्ण बरो जाला म्हणून. And in verse 24 your word says, कित्याक 26वी ओळ म्हणटा whatsoever you desire, कितेय तुमची आशा असल्यार whatsoever you desire, तुमका किते बरा गरज असा आशा असा when you pray, केदाळा तुम्ही मागतात believe that you have received it सत म्हणा ते तुमका मेळला आस and म्हणून you shall have it. आणि तुमका मेळटले. So we thank you, Lord. आम्ही तुका अर्गां दिता सोमया. Not only this brother is healed, तो भाऊ गुण करल्याक मात्र नाही but much more than that, ताच्या की वर्ते जावन the whole family has encountered you, Jesus, ताचे संपूर्ण कुटुंब तुका भेटकन आसा. in this storm. या वादळांत You are revealing more and more truths, चड आणि चड तांकां तू स्वता कळीत करनासाय. more and more dimension of your nature, हरी एक भागानी तुझे स्वभाव तांकां कळीत of करनासाय. your character, तुझो नडते कळीत करनासाय. and he has a great experience with you. आणि हरी एक बरो अनुभव तांच्या जिवितांत जावन आसा. And we thank you, Lord, या पासत आमी तुका अर्गां that दिता. this whole family is rooted and grounded in the word, तुझे हरी एक कुटुंब तुझे उतरांत चड आणि चड गुणाय तुझे एकवटून आसा. and they are all set free from all kinds of fear. हरी एका भियातावन तांकां सुटका मेळ्ळ्या. Thank you for answering our prayer. अर्गां दिता आमच्या मागण्याक जबाब दिल्याक. That is completely set free. हे संपूर्ण तांकां सुटका दिल्याक. He has good health. बरी भलायकी. Every organ of his body is functioning perfectly. हरी एक अंगांग सारख्या रीतीन काम करनासात. There is no more malfunction in his हरी body. एक कितेंच मेल फंक्शन ना ताच्या All the कुडींत. cancer cells are हरी destroyed. एक कॅन्सराचे सेल्स जेचे नाव नासल्यात. Every curse is destroyed. हरी एक शिराप नासल्यात. And he and his family are under Abraham's blessing. तो आणि ताचे कुटुंब अब्रामाच्या आशीर्वादाने भरल्यात. Thank you, Father, for this. अर्गां बापा या पासत This truth हे सत in Jesus' name. जेजूच्या नावान. Amen. आमेन. Amen. Thank you. थँक यू. Okay, we can go and have chai and come back again. आता टी ब्रेक वसोन पियोन वेगी येया. प्रेज गॉड.